नमस्कार. समेस्तांक सावयवेरेच्या या अनंत नगरीत माये मोगाचो उर्बे भरीत आणि हुनहुनीत येवकार. इष्टानो, ज्येष्ठ साहित्यिक सर्गेस्त चंद्रकांत केणी म्हणतात, हासून जीण जगता जगता संस्कृती फुलोवपाच्या वावरांत मनशान ज्या साबार साधनांचो आधार घेतलो तातूंतलें साहित्य एक मुखेल साधन, देखून ते जिणेचे प्रतिबिंब जावन आसा. दर एक साहित्यिक आपल्या साहित्यिक प्रतिभेतल्यान आपले लेखन समाजा मेरेन पावयता आणि आपल्या सर्जनशीलताये वरवीं साहित्य विश्व परजळीत करता. अशाच तांकीचे कोंकणी लेखक म्हळ्यार सावयवेरेच्या अमराय वाठारांत रावपी कोंकणी भाशेचे खडेगांठ कार्यकर्ते, कवी, संघटक आणि आमच्या सगळ्यांचे आदरणीय शिक्षक प्रकाश दत्ताराम नायक हांच्या मोडकूळ या कविता संग्रहाचे तशेंच सागर संगीत या लेख संग्रहाचे दोन्ही पुस्तकांचे विमोचन सुवाळ्याक आमी हांगासर हाजीर आसात. तशेंच आपल्या वयाची आज ते 60 वर्सां पुराय करता देखून आयचो हो सुवाळो खूप खाशेलो जावन आसा. देखून या तांच्या जिविताचो पुराय नियाळ मांडपी एक प्रदर्शन आमी फाटल्यान लायिल्लें आसा. सगळ्यांनी मुजरत उपरांत त्या प्रदर्शनाचो आस्वाद घेवचो. आता हांव मागतां आयोजन समितीचे अध्यक्ष कांता गावडे तशेंच सचिव रामकृष्ण जल्मी आणि उपाध्यक्ष राजतिलक नायक हांच्या लागीं तांणी आयच्या मुखेल सुवाळ्याचे अध्यक्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक दामोदर भाई मावजो तशेंच मुखेल सोयरे भौमानेस्त प्राध्यापक डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै, पुस्तकांचेर उलोवपी बाय ग्वादालूप डायस आणि सर दुर्गाकुमार नावती तशेंच लेखक प्रकाश नायक आणि अक्षरमेळाची प्रकाशक रेखा नायक हांकां घेवन वेदीर येवचे. सगळ्यांनी व्हडा ताळयांनी तांचो येवकार दिवचो. इष्टानो, प्रकाश दत्ताराम नायक हांचो जन्म 22 डिसेंबर 1962 दिसा जालो. मुंबई विद्यापीठांतल्यान पदवी घेवन फाटलीं 37.5 वर्सां ते शिक्षणीक मळार विद्यादानाचे कार्य करतात. 1979 वर्सा सावन तांणी अंकिका संग्रह 2014 वर्सा तशेंच कुतल्ल हो कविता संग्रह 2015 वर्सा अशी तांची पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यांत. आपल्या पिरायेच्या 60व्या वर्सा 2 पुस्तकां सयत कोंकणीच्या साहित्यीक प्रवासांत ते महत्वाची भर घालतात आणि आपल्या वाडदिसा निमतान पुस्तकाचे प्रकाशन जावपाचो हो मोलादीक योग हांगासर जुळून आयिल्लो आसा. मानेस्तांनी ही माची सोबिल्ली आसा. देखून आतां हांव मागतां आयोजन समितीचे अध्यक्ष कांता गावडे हांच्या लागीं तांणी मानेस्तांक येवकार दीत आयच्या ह्या सुवाळ्याचे प्रास्ताविक करचें. श्रीदेवी सातेरी माया आणि श्रीदेव मदनंत हांच्या पवित्र सासायेन हो पवित्र जाल्लो वाठार आणि ह्या वाठारांत आज एक सोबीत बरी कार्यावळ हांगा सजल्या. कोंकणी मळार कडेगांठ वावुरपी कवी, लेखक, तेच भशेन व्यवसायान शिक्षक आशिल्लो आमचो इश्ट प्रकाश दत्ताराम नायक हे आज आपली वयाची 60 वर्सां पूर्ण करतात. ह्या 60 वर्सांच्या पूर्तीचे निमतान तांच्या इश्ट मित्रांनी त्यांच्या वांगड्यांनी एक ल्हानशी माणकुली कार्यावळ घडोवन हाडची आणि त्यांचो हो जन्मदीस एक सांस्कृतिक तरेन आमी मनयचो अशें आमच्या त्यांच्या मित्रांच्या आमचे मदीं ठरलें आणि आज ही कार्यावळ हांगा ह्या वाठारांत घडून येता.
हे कार्यावळी तुम्ही सगळे मानेस्त माटवान खूप मोठे मोठे दिग्गज लेखक कवी गोंयच्या या मळार वावुरपी कोंकणीच्या मळार वावुरपी म्हालगडे तुम्ही सगळे जमल्यात आणि तुमच्या साक्षीन हो सुवाळो हांगा साजरो जाता. ह्या निमतानूच प्रकाश बाबांच्या लेखणेच्या सांगातान आदारान घडोवन हाडिल्लीं 2 पुस्तकांचें विमोचन हांगा जाता. एक कविता संग्रह मोडकूळ आणि सागर संगीत हें एक पुस्तक ह्या निमतान हांगा प्रकाशीत करचें ताचें विमोचन करचें अशें आमी ठरयलें आनी हो सुवाळो हांगा घडोवन येता. अत्यंत खुशेची आनी आनंदाची गजाल की कोंकणीचे एक झुजारी सिद्धहस्त लेखक ज्ञानपीठकार श्री भाई मावजो हे कार्यावळीक आमी तांकां आमंत्रीत करचें अशें आमचे मदीं ठरलें आनी भाई कडेन जेन्ना संपर्क सादलो तेन्ना भाईचें अत्यंत बिजी शेड्यूल आशिल्लें, आतांय आसा. आज तांची मंगळूर वचपाची कार्यावळ ठरिल्ली आसा. एक्चुअली खरें म्हणल्यार ते काल वचपाचें आशिल्लें, भायर सरपाचें आशिल्लें, पूण भाईक आमी आग्रो केलो, भाई तुमी हे कार्यावळीक आमकां जाय. आनी भाईन आमकां हय ना करता करता उतर दिलें, हय हांव आपूण कार्यावळीक हाजीर रावतलो, कारण प्रकाश बाब हो म्हजो एक लागींचो इश्ट आनी तेच्या कार्यावळीक आपणाक येवंकूच जाय अशें आमकां उतर दिलें आनी आमची उर्बा वाडयली. तेच भशेन कोंकणीच्या मळार भोवमोल काम करपी एक दोतोर आसून सुद्दां कोंकणीच्या लिखाण करपी आमचे मंगळूरचे एक ज्येश्ठ लेखक आनी कोंकणीचे म्हालगडे जाणी बस्ती मामा वांगडा काम केलां. विश्व कोंकणी केंद्र स्थापन करपा खातीर मोलादीक वावर त्यांनी तांचे वांगडा केला आनी विपूल अशें कोंकणींतल्यान लिखाण केलां अशें दोतोर कस्तुरी मोहन हे प्रमुख पावणे आसचे अशें आमच्या मनांत आयलें आनी आमी तांकां आमंत्रीत केलें आनी कांयच आडमेळ न हाडटा तांणी आमच्या आमंत्रणाक हयकार दिलो आनी आज ते ह्या वेदीर उपस्थित आसात. प्रकाश बाबान बरयल्लीं मोडकूळ आनी सागर संगीत हे पुस्तकाचेर उलोवपा खातीर पुस्तकाची एक थोडक्यान रूपरेषा आमचे मुखार मांडपा खातीर आमचे मदीं एक ज्येश्ठ गायक कलाकार नाट्य कलाकार आमचे मित्र दुर्गा कुमार नावती हांकां आमी आमंत्रीत केले. तांचे कडेन उलयले, ते येता म्हणून तेणी आमकां उतर दिलें आनी ते सागर संगीत ह्या पुस्तकाचेर ते उलोवपाचे आसात आनी प्रकाश बाबान बरयल्ल्या मोडकूळ ह्या कविता संग्रहाचेर एक आपलें उलोवप करपा खातीर आमच्यो गोंयच्यो लाडक्यो आनी ज्येश्ठ कवयित्री ग्वादालूप बाय हांकां आमी आमंत्रीत केल्या, ते ह्या वेदीक हजर आसात. प्रकाश बाबांचें मित्रमंडळ तशें मोठें, पण प्रकाश बाबाचो स्वभाव केन्ना केन्नाय मातसो आमकां आड येता. मोवाळ काळजाचो हो मनीस, बरें बरें कोंकणींतल्यान लिखाण करपी हो मनीस, दिसपाक मातसो तापट कसो, उलोवपी मातसो रागीत कसो, म्हणजे पणस कसो, म्हाका दिसता कापो पणस कसो, भायल्यान काठयारो पूण भितर मोवाळ घऱ्यांचें अमृत तेच्या काळजान आसा. आमकां खूब उमेद जाली आनी आमकां दिसलें की प्रकाश बाब आमी जेन्ना पळयता तेन्ना खंयच फुडें 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 जायना. बरें बरयता, अनेक एकांकिका तांणी बरयल्या, हांवें स्वता तांणी एक एकांकिका बरयल्ली, तेजे खातीर थोडीशी तांकां मदत केल्ली जी राष्ट्रीय पातळीचेर पावली. पूण हें सगळें करता करतना शिक्षक आसून सुद्दां हो सदांच फाटी 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 हो मनीस उरला. अशें ते मनशाची एक 60वी ही वर्सगांठ आसा ते निमतान
एक आमी ती सजयची आनी घडयची अशें चिंतूनच आमी एक मित्रमंडळ त्यांची एक समिती स्थापन करून जातून राजतिलक आसात, अनेक आमचे इश्ट मित्र आसात, रामकृष्ण बाब जल्मी आसात, सत्यवान शिलकर, विठ्ठल बाप्पो नायक, मागीर संदीप नायक, प्रशांत नायक, आनंद नायक, अक्षय नायक, अंबर नायक आनी अनेक आमचे इश्ट मित्र आमी एक जाले आनी हो सुवाळो घडोवन हाडुया अशें ठरयलें. प्रकाश बाब तितलो राजी नाशिल्लो हे सुवाळ्याक, कारण तो म्हणटालो कित्याक हें सगळें करप, कित्याक करप, पूण आमी फट्ट धरलो आनी तांकां राजी केली. देखूनच आज हो सुवाळो यमाचेर घडोवन येता. इश्टानो, चड वेळ घेनासतना आमचे ह्या कार्यावळीचे यजमान भोवमानेस्त भाई नायक, डॉक्टर कस्तुरी मोहन आनी हे सगळे जे म्हालगडे हे वेंचणीर बसल्या, हांव तेंचे सगळ्यांचे हे समितीच्या वतीन मना काळजांतल्यान तेंचें स्वागत करता, तांकां उर्बे भरीत येवकार दिता. तेच भशेन ह्या सभाघरान तुमी सगळे जमल्ले प्रकाश बाबांचे इश्ट मित्र, तेंचे चाहते, तेंचे मोगी, तेंचे साहित्य वाचपी आनी तांकां केन्ना केन्नाय अशें तुमी भेटगाट करपी तुमचे सारके इश्टमीत ह्या सभाघरान जमलेले आसा. तुमचे सगळ्यांचे हांव मना काळजाच्यान स्वागत करता, तुमकां येवकार दिता आनी म्हाज्या येवकाराची 2 उतरां सोंपयता. सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद. देव बरें करूं कांता सर. मानेस्तांची शब्दांनी तांकां येवकार दिल्लो आसता. आतां फुलांची रोपां भेटोवन आमी मानेस्तांक येवकार दिवया. त्यान पयलीं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यीक आनी आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष दामोदर उर्फ भाई मावजो हांची वळख करपाक हांव बाब अंबर नायक हांकां मंचार आपयता. आयच्या ह्या पुस्तक विमोचन सुवाळ्याक आमकां दामोदर मावजो हे अध्यक्ष म्हूण लाभल्यात. खरें म्हणल्यार तांचे कोंकणी खातीर योगदान आनी तांचो साहित्यीक वावर हाची वळेरी बरीच लांब आसा आनी ती सांगूंक गेलो जाल्यार आमकां वेळ पावचो ना, म्हूण थोडे भितर तांची वळख करून दिता. 2021 वर्सा तांकां ज्ञानपीठ पुरस्कारान सन्मानीत केल्यात. 1983 वर्सा तांच्या कार्मेलीन कादंबरी खातीर तांकां साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला. 2011 वर्सा तांच्या सुनामी सायमन कादंबरे खातीर तांकां विमला पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार फावो जाला. तांकां कोंकणी भाशा मंडळाचे साहित्य पुरस्कार, कथा पुरस्कार, जनगंगा पुरस्कार, गोंय राज्य संस्कृतीक पुरस्कार अशे साबार पुरस्कार फावो जाल्यात. तांचे आतां मेरेन गाथन, जागरणां, रुमण फूल, भुरगीं मगेली ती, सपन मोगी, तिश्टावणी अशे कथा संग्रह प्रकाशीत जाल्यात. जाल्यार सूड, कार्मेलीन, सुनामी सायमन, जीव दिव काय च्या मारू ह्यो तांच्यो प्रकाशीत जाल्ल्यो कादंबऱ्यो. एक आशिल्लो बाबुलो, काणी एका खोमसाची, चित्रंगी ही भुरग्यां खातीर प्रकाशीत जाल्ली पुस्तकां. जाल्यार अशें घडले शणै गोंयबाब, उंच हावेस उंच माथें ही चरित्रात्मक पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात. तांकां आमी भाई म्हणून वळखतात. भाई, तुमकां परतून एक फावट येवकार दिता. देव बरें करूं. हांव मागता प्रशांत नायक हांच्या लागीं तांणी भाईक रोप भेटोवन तांकां येवकार दिवचो. फुडल्या सुवातेर आयचे मुखेल सोयरे नामनेचे सर्जन, लेखक, प्राध्यापक डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांची वळख करपाक हांव बाब अक्षय नायक हांकां माचयेर आपयता. सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. आयज आमकां जे आयच्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण लाभल्यात तांच्या नांवांतूच कस्तुरी मोहन पै, जांचो फुलांचो वेवसाय, तांच्या हाताक खंय फुलांचो दरवळ, तसो ज्या महान व्यक्तिमत्वाची वळख आयज म्हाका करूंक मेळटा ताच्या नांवांतूच कस्तुरी आशिल्ल्यान तुमी समजूंक शकता की हो परमळ नंदनवनात कसो फाकला आसतलो आनी आमी कितले भाग्यवान ते. सगळ्यांत पयलीं मणिपाल विद्यापीठांत 35 वर्सां वैद्यक शास्त्राचे ते प्राध्यापक आशिल्ले. कर्नाटक, मैसूर, तमिळनाडू, MGR ह्या विद्यापीठांनी भेट दिवपी ते परीक्षक. तांणी बेंगलोर, नॅशनल बोर्ड, नवी दिल्ली, गोवा युनिव्हर्सिटी आनी वैज्ञानीक शोध निबंध हांगासर सादर केल्यात. वर्ल्ड काँग्रेस
ऑफ कार्डिओलॉजी मनिला फिलिपिन्स हांगासर कार्डिओलॉजीचे विशयाचेर तांणी अभ्यास केला. 1990 वर्सा बर्लिन जर्मनी 1994 दुबय UAE 2012 मेक्सिको आनी ताच्या उपरांत WCC बार्सेलोना स्पेन आशिया पॅसिफिक काँग्रेस ऑफ कार्डिओलॉजी हातूंत भाग घेतला. तांणी कोंकणीच्या मळार खूब मोठो वावर केला कर्नाटकांत आनी तांकां साबार कर्नाटक राज्यांत साबार पुरस्कार फावो जाल्यात. तांचो कार्डिओलॉजी कडेन संबंद म्हटल्यार काळजा कडेन संबंद अशी कितलीशींच काळजां तांणी आपल्या कारकिर्दींत उसयल्या. आयज तुमी आमकां लाभले, आयज तुमचो हांगासर संबंद येता तो काळजा कडल्यान काळजा कडेन संबंद जोडपाचो शब्दांतल्यान. त्या खातीर तुमकां आमी परत एक फावट येवकार दिता. देव बरें करूं. हांव मागता आनंद नायक हांच्या लागीं तांणी कस्तुरी मोहन पै हांकां ड्रॉप भेटोवन तांकां येवकार दिवचो. मुखावेले सुवातेर कवित्री ग्वादालूप डायस हांकां रोप भेटोवपाक हांव आपयतां बाब संदीप नायक हांकां. तशेंच मागता विठ्ठल नायक हांच्या लागीं तांणी लेखक दुर्गाकुमार नावती हांकां रोप भेटोवन तांकां येवकार दिवचो. इश्टानो, आज मोडकूळ आणि सागर संगीत या दोन्ही पुस्तकां वरवीं प्रकाश नायक हांणी आपल्या लेखना वरवीं साहित्याचो प्रकाश 10 दिकां फाकयला. देखून हांव वेदिवेल्या मानेस्तां लागीं मागता तांणी आतां दिवली पेटोवन या दिवलेचो प्रकाश 10 दिकां फाकोवचो. तशेंच या उजवाडांतले चैतन्य आयच्या वाडदिवसाच्या सुवाळ्या निमतान प्रकाश सराल्या पुराय जिणेंत फाकचें अशें आमी मागया. हांव सगळ्या लागीं मागता तांणी दिवली पेटोवन या कार्यावळीचे फुडलीं सुत्रां घेवची. सगळ्या लागीं मागता नेटान ताळयो जावच्यो.
मागता मानेस्ता लागीं आपली बसका घेवची. इश्टानो, आता ज्या खिणाची आमी सगळ्या आतुरतायेन वाट पळयतात तो खीण आयिल्लो आसा. हांव मागता ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यीक आनी आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष भोवमानेस्त भाई मावजो हांच्या लागीं, तशेंच आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त प्राध्यापक डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांच्या लागीं तांणी प्रकाश दत्ताराम नायक हांच्या मोडकूळ या कविता संग्रहाचे तशेंच सागर संगीत या लेख संग्रहाचे विमोचन करचें. ताळयो कमी जावच्यो न्हय. हो खीण खूप खाशेलो आसा. सगळ्यांनी लागले मागता नेटान या खिणाक ताळयो. इश्टानो, मोडकूळ या कविता संग्रहाक नामनेची कवयित्री बाय ग्वादालूप डायस हांणी प्रस्तावना बरयल्ली आसा. देखून ह्या वेळार हांव मागता तांच्या लागीं तांणी ह्या कविता संग्रहाचेर आपलें उलोवप करचें. पूण त्यान पयलीं मागता आयोजन समितीचे अध्यक्ष रामकृष्ण जल्मी हांच्या लागीं तांणी कवयित्रींची वळख करची. नमस्कार. भोवमानेस्त ग्वादालूप डायस ही कोंकणीतली नामनेची कवयित्री, लेखक, अनुवादक आनी मार्गदर्शक. हांव आदी पुजयता आनी लोक म्हाका कवित्री म्हणटात अशें कवयित्री म्हणटात. सद्या गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांत ती वावुरतात. कविता, चारोळी, निबंध, साहित्य, विनोदी साहित्याचे प्रकार तांणी हाताळल्यात. तांचे भुंयफोड, मळबगंगा, जलस्थल, मामाचो गांव, ज्वालामुखी, आसरो, ना तें, आसल्या जाता, पनगळ, वावजड सारखे साहित्य संग्रह प्रकाशीत जाल्यात. गोवा कोंकणी अकादमी, कोंकणी भाशा मंडळ सारख्या साबार संस्थांनी पुरस्कार तांकां फावो जालात. 2014 वर्सा कला आनी सांस्कृतीक संचालनालयाचो युवा सृजन पुरस्कार, 2014 वर्सा गुलाब पुरस्कार, कवयित्री ट्रस्ट मंगलोर, मातायास कुटुंबान पुरस्कार आनी कितल्याशाच पुस्तकांनी कवयित्री सन्मानीत जाल्यात. दिसाळ्यांनी, मासिकांनी, नेमाळ्यांनी तांणी सातत्यान लिखाण केलां आनी करीत आसात. तुमकां व्हड काळजांतल्यान येवकार दितात आनी विनवणी करतात की तुमी आतां उलोवप करचें. आयच्या सुवाळ्याचे उत्सव मुर्ती तशेंच माचेर बशिल्ले
आनीक सामकार आशिल्ले सर्व मानेस्त साहित्यीक प्रकाशबाब नायक हांचे इश्ट मित्र सोयरी दायरी शेजारी सामारी तशेंच समेस्त कोंकणी आनी साहित्य मोग्यांक देव कृपेन भरिल्ली शीतळ सांज आवंडेता आनी प्रकाश सर तुमचे खोशेंत वांटेकार जावन काळीजभर तुमकां परबी भेटयता. मानेस्तानो आनी इश्टानो, भारत देश म्हणल्यार 64 कलांची खण आनी कविता ही सर्व कलेची तेंगशी अशें मानतात. दिसान दीस ही कला गिरेस्त जायत वता. कोंकणी मळारूय वर्सा कितलेशेच काव्य संग्रह प्रसिद्ध जातात. पूण प्रसिद्ध जावप आनी शासनाक वाचप्यांच्या काळजांत घर करून रावप ह्यो दोन वेगळ्यो गजाली. ह्या दोनूय गजाली मदीं जमीन मळबा इतलो अंतर आसता. पूण उत्कृष्ट अशें मुक्तपृश्ठ लाबिल्ले मोडकूळ हें पुस्तक आनी ह्या पुस्तकांतल्यो कविता फक्त प्रसिद्ध जावनूच बूक शेल्फार उरच्यो नात, पूण त्यो नक्कीच वाचप्याच्या काळजांत देंवतल्यो म्हणपाक सांगपाक म्हाका भोव अभिमान भोगता. मानेस्तानो आनी इश्टानो, तरसादीचो नांगर आनी नांगराचें पेन करून फाटलीं कितलींशींच वर्सां भोवमानेस्त प्रकाशबाब नायक साहित्यांत भर घालीत आसात. तांचे लिखणेंतल्यान वैचारीक साहित्य निर्माण जाता, तशेंच क्रांतीची बियां तांचे लिखणेंतल्यान पेरप जाता. तर हांची हांवें वेगळी अशी वळख करून दिवपाची गरज ना. तांचे साहित्य खास करून गोंयच्या कोंकणी मळार आनी ज्येष्ठ म्हालगड्यां मदीं खूब नामनेक पाविल्लें आसा. खूब मोठें स्थान तांच्या साहित्यान मेळयल्लें आसा. तांचे लिखाण जें आसा तें समाजाक हारसो दाखयता, दुदारी तलवारीचो वावर करता. इतलेंच न्हय तर तांचें साहित्य फक्त गोंयांतूच न्हय पूण गोंयच्यो शिमो हुपून हेर राज्यांनी पावलां. म्हणटकच आयज आमचे मुखार भोवमानेस्त पुंडलीक बाब आसात. माचयेर हांवें जरी सुरवातेक नांवां घेवंक नाशिल्लीं, भाई आसात आमचे, मोहन सर आसात, आनीक दुर्गा कुमार नवती सारके ज्येष्ठ मनीस आसात, साहित्यीक कलाकार देविदास बाब कदम आसात. तर अशी आनीकूय कितलींशींच नांवां आमच्या कोंकणी मळार आसात जे प्रकाशबाब नायक हांच्या साहित्याची तुस्त करतात, तोखणाय करतात. म्हणटकच तांकां जाय जाल्यार तांणी ह्या नांवां मदले कोणाकूय वेचून काडूं येतालो, पूण तांणी तशें करूंक ना. आपल्या पुस्तकाची प्रस्तावना बरोवंक आनी पुस्तकाचेर उलोवंक म्हाका वेचून काडलें. तेन्ना आज सामकार जावं माचयेर येदे व्हडले दिग्गज साहित्यीक बशिल्ले आसात तेन्ना मनांत ओगीच एक प्रश्न आयलो, कितें करूंक फुडें सरलां? थेंबो तूं ह्या साहित्यीक क्षेत्रांत आनीक दर्याची वळख घडोवंक तुका तांक आसा. कांय वेळ मन घुस्पलें, पूण दुसऱ्याच खिणाक म्हज्याच एका कवितेच्यो वळी म्हज्या मनाच्या कवडार आपटल्यो. त्यो वळी अश्यो आसात, मोगान पडून पिशे जाल्ल्यांक हांवें आदीं पळयल्यात, पूण पिश्यांक मोग जाता तेन्ना तांकां कवी म्हणटात. म्हणटकच हांवें मान्य केलें, एका पिश्यान दुसऱ्या पिश्याक कित्याक वेचून काडला तें. म्हणून तर ही जबाबदारी हांवें भोव नमळायेन स्विकारल्या. आनी थोड्या वेळा भितर ह्या मोडकुळाचो आस्वाद जशें जेवण चाखपाक इल्लेशें तळटार उडयतात तशें तुमच्या तळटार उडोवपाची मोख दवरल्या. मानेस्तानो आनीक इश्टानो, खूब वर्सां पयलीं सलमान रुश्दीचो एक मोलादीक विचार हांवें वाचिल्लो. ते म्हणटात, अ पोएट्स वर्क is to name the unnameable, to point at frauds, to take sides, to start arguments,
टू शेप दी वर्ल्ड अँड टू प्रिव्हेंट इट फ्रॉम गोईंग टू स्लीप. जेन्ना मोडकुळांतल्यो कविता हांवें वाचल्यो तेन्ना सलमान रुश्दीन ह्यो वळी आमचे प्रकाश नायक सर हांकां पळोवनूच बरयल्यो अशें दिसल्या बगर रावलें ना. आनी हांव जें कितें म्हणटा ताचें तुमकां मत पटल्या बगर रावचें ना. मोडकूळ. खूब वर्सांनी हें उतर कानार पडलें. जशें म्हाका जाणवता एक सुमार 2 मीटर अंतराची लांबायेची एक कोंड्याची बडी शेतांत काम करून पुरो जातकच कमराक जशी बाग पडटा तशी ते बडयेक इल्लीशी बाग, ताचे पोंतार एक लोखंडी कोंकें. शेतकामत करपा खातीर वापरपी हें आवत म्हज्या दोळ्या मुखार नाचूंक लागलें. पूण आयज घडये शारांत रावपी बऱ्याचशा भुरग्यांक मोडकूळ म्हणल्यार कितें हाची घडये जाणविकाय लेगीत आसची ना. आनी आसली जाल्यारूय ते इतिहासाचें सरून गेल्लें आंग अशें म्हणपाक ही पिळगी फाटीं रावचें ना. तेन्ना प्रकाश बाबाची पिशेपणाच म्हणन हांव. मोडकूळ हें नांव दिवप हें खरेंच सर कवीचें पिशेपण, पूण तितलेच प्रमाणान सांगूंक सोदता हें धाडसी पावल. तर हो कविता संग्रह जो आसा मोडकूळ तातूंतल्यो कविता तुमी वाचतकच तुमच्या शांत मनाच्या तळ्यांत जसो नळकुटो उदकांत उडयतकच तरंगां उफेतात तशी तरंगां उफेल्या बगर रावची ना हें हांव खात्रेन तुमकां सांगूंक शकता. कोणें कितलेंय सांगलें तरी एक गजाल आमी आड नदर करूंक शकनात. ती म्हळ्यार जो कोण इतिहासा कडेन दुर्लक्ष करता ताका ताचो भूतकाळ आसना ना म्हणून ताका ताचो फुडारूय परजळीत दिसना. म्हणटकच इतिहास जमा जावचे वाटेर आशिल्ले मोडकूळ घेवन कवी आपल्या पुस्तकाचें नांव सजयता ही खऱ्यांनीच अभिमानाची गजाल. तर म्हाका याद जाता म्हज्या भुरगेपणार शेतकार आपल्या कश्टाचें मोल शेतांत भांगर कशे पिकयताले, विळो घेवन भांगराळी बागोवल्ली कणसां लुंवताले. घडये आमचे कोंकणी भास जी आसा ती वाठारा प्रमाण बदलता. तुम्ही घडये वेगळ्या रितीन त्या गजालींचो उल्लेख करतात आसत. तर ती लुविल्ली कणसां शेली वो कानी, तर तुम्ही हांगा कितें म्हणटा तें म्हाका खबर ना, शेली आनी कानी घेवन त्या भांगराळ्या कणसांचो भरो बांदताले, तो माथ्यार घेताले आनी हालत धोलत तो भरो हाडून शिमटाच्या खळार दाळाक मारताले, म्हणल्यार मळणे खातीर तो दाळटाले. मागीर ह्या कणसांचेर नेट्टान मोडकुळाची बडी बसताली. तण आनी भात वेगळें जातालें. वेगळें जाल्लें भात साकान भरून घरा व्हरून कडे भरताले, जाल्यार बाकी उरिल्लें तण मोडकुळाच्या कोंक्याच्या आदारान शिपडावन सुकत घालताले. सुकिल्लें तण परत एक पावट ल्हान ल्हान ताचे बोवले करताले. त्या बोवल्याच्या मदीं ह्या मोडकुळाचें कोंकें घालून ते ओडीत व्हरताले आनी ताचें एक कुडें उबारताले. तर आयज काळ बदलला. आयज शेतकामताचो जो वावर आसा, जावं मळणेचो जावं लिवणेचो, तो यंत्राच्या माथ्यार घातला. म्हणटकच आतां मळणी आसना आनी मोडकुळाची गरजूय आमकां भासना. इतलें आसूनय आपल्या संग्रहाक मोडकूळ हें नांव दिवचें अशें प्रकाश बाबाक कित्याक दिसलें? जे हातयार मनीस जाती कडल्यान नातें तुटोवपाचे वाटेर आसा, नेमकें तेंच तांणी कित्याक हातान धरलें? मोडकूळ संग्रह हातांत घेवन तुमी वाचल्या शिवाय हाची जाप तुमकां मेळची ना. हांवूय ती तुमकां इतल्या सहजपणान सांगचें ना. मोडकूळ तशें पळोवंक गेल्यार एकठांय आशिल्लें शिपडायता, शिपडायल्लें परत एकठांय करता, आनी सगळ्यान म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार
व्यवस्थितपणान दाळाक लायता. म्हणटकच आयज मोडकुळाची गरज आसा. अस्ताव्यस्त जाल्ल्या समाजाक एकठांय हाडूंक मोडकुळाची सक्त गरज आसा. मुळांत मोडकूळ संग्रहाचो माताळो जो आसा होच एक वेगळोच अलंकार माळून फुडें आयला. तर मोडकुळांतले कविते विशीं तुमी म्हाका जर विचारशात, ती मुक्तछंदांत आसा काय ती छंदबद्ध उरता, ती सूर आळयता काय ती यमक जुळयता, तिचो मिटर सारको आसा, तिचो सिलेबीट अचूक आसा, ती नवरस खेळयता, ती लय चाळयता, जाल्यार ह्या विशीं म्हाका खऱ्यांनीच कांयच म्हणपाचें ना. कारण अशें केलें जाल्यार कवितेक फासकेंत घातिल्ल्या वरी जातलें. आनी आमकां खबर आसा खंयच्याय कवीक जेन्ना फासकेंत घालपाची आमकां मोकळीक ना तेन्ना त्या कवीन बरयल्ली कविता लेगीत फासकेंत घालपाचो अधिकार हांव हे माचयेर रावन म्हाका घेवंक सोदिना. मोडकुळाचेर उलयतना हांवें सुरवात करूंक जाय, म्हणजे पयले कविते पासून सुरवात करूंक जाय अशें कोणाकूय दिसप स्वाभावीक. पूण म्हाका मात तें तशें दिसना. आनी तुमचो मोलादीक वेळ होगडावचो न्ही आनीक म्हजें उलोवप विशांतर जावचें न्ही म्हणून हांव जें कितें मोडकुळा विशीं बरोवन हाडलां ताच्या आदारानूच कांय गजाली ह्या मोडकूळ संग्रहा विशीं तुमचे मुखार मांडूंक सोदतां. कारण तुमी जाणात आमी साहित्यीक, आमच्या हातांत मायक पांयां पोंदाक माची सामकार प्रेक्षक आसलो की आमकां आमच्या मनाचेर आनी आमच्या जिबेचेर ताबो दवरूंक इल्ले कुस्तार वता. म्हणून तर ह्या मोबायल फोनांत जें कितें नोंद करून हाडलां तेंच हांव उलोवपाचें हांगा मोख दवरतां. म्हणटकच ह्या संग्रहांतली जी पयली कविता हांव घेतां ती म्हणल्यार आशेचें किर्ण. ही कविता थेट हे मनशा अशा उतरांनी हे कवितेची सुरवात जाता. हे कवितेत कवी म्हणटात, हे मनशा तुजे फुडल्यान दर एके गवायेचो सूर्य आसा, तप्त अशें किर्ण आसा, किरणात त्या मुखावयली आशा आसा. बारकायेन पळयत जाल्यार केदो व्हडलो आशावाद. पुराय कविता संग्रह आशावादी आसा. तशें पळोवंक गेल्यार आमचे मदीं अमर आसा, अकबर आसा, एंटनी आसा. तरी पूण कवी मनशाक सोदूंक भायर सरला. म्हणूनच आपले कवितेंत ते कोणाचें नांव घेवन उल्लेख करनात, बगर हे मनशा म्हणून मनशाक संबोधीत करतात. तांचे भितरले मनीसपण जागूंक सोदतात. सैमाची देख दिवन मनीसजातीक तांच्या विशालपणाची जाणीव करून दिवंक सोदतात. इतलेंच न्हय तर सगळ्याचे जिणेची सर्व साक्षी दिवपी एक सूर्य आसा. ह्या सूर्याच्या आदारान उजू पावलां मारूंक ते सल्लो दितात. कुपां कितली काळी आसली तरी तांकां रुपेरी देग आसा म्हणपाचें भान करून दितात. मोडकूळ काव्य संग्रहाचो खऱ्या अर्थान आस्वाद घेतली जाल्यार तुमची नदर दुर्बिणांत आनी तुमचें मन कॅलेडोस्कोपांत घातल्या बगर ह्या संग्रहाचो आस्वाद घेवप भोव कठीण. तातूंत आस्पाविल्ल्या कवितांक न्याय दिवंक दुर्बिणा शिवाय आनी कॅलेडोस्कोपा शिवाय जावचें ना. तुमकां खबर आसतली दुर्बिणांतल्यान आमकां पयसुल्ल्यो गजाली दिश्टी पडटात. कॅलेडोस्कोपांत कोचेचे कुडके कांचेचे कुडके घातले जाल्यार जितले फावट कॅलेडोस्कोप तुमी हालयतात तितले फावट ताचो वेगवेगळो प्रकार आमच्या दोळ्या मुखार उबो जाता. तशीच मोडकूळ संग्रहांतली कविता जितलेय फावट वाचता तितलेय फावट वेगवेगळे पॅटर्न्स, वेगवेगळे आकार प्रकार तुज्या मनाचे फासकेर अशेच उठून येतात. हे खातीर सर हांव तुमकां परबी भेटयतां. तर प्रकाशबाब नायकाची कविता केन्नाय फाटल्या यादींनी आमकां घुस्पायता. आनीक ना कळटाच आमच्या बोटाक धरून ओदोळ सर सांगताले चवथेक शिकोवपी आपले सर आसात म्हणून हांगा. तर केन्नाय ना कळटा आमच्या बोटाक धरून व्हरून शाळेच्या बांकार बसयता. म्हणून तर तांची कविता बांक थोड्योश्यो वळी हांव हांगा म्हणटा. बांक आसात. पयल्या बांकावयलें तें, फाटल्या बांकावयलो तो, तांचोच सोद घेता हांव. सोद ही माताळ्या खाला आशिल्ली
ही उत्कृष्ट अशी कविता. तशें पळोवंक गेल्यार मनीस सतत आपले जिणेंत कितें ना कितें तरी सोदत आसता. सुख, समृद्धी, इश्ट, मित्रां, आपलेपण, वडपण, दुडू, भांगार, गिरेस्ताय आनी खूब कितें. पूण हें सगळें जर देवादयेन ताका मेळ्ळें जाल्यार तो ओगीच बसता काय निमाण्या पावंड्यार जिणेचे आयमोरेर आपलोच आत्मसोद करपाक तो एका जाग्यार बसता. हें जाणून घेवंक तुमकां मोडकूळ वाचपाची गरज आसा. मोडकूळ संग्रहाचें आनीक एक वैशिश्ट म्हणल्यार ह्या संग्रहांतली खंयचीय कविता तुमी काडून पळयात, तातूंत कसलीच सूचकताय ना. ती एके न्हंये सारकी बेफिकीरपणान आपलीच वाट तयार करून मुखार व्हांवता. मागीर ते न्हंयचें उदक पिवूंक वापरचें, जीव दिवंक वापरचें काय जीवनदान हें सोदून काडपाची मोकळीक कवी दर एका वाचप्याक दवरता. म्हणून तर तांची कविता न्हंयेक सर करून म्हाका म्हणचें दिसता की तांची कविता खऱ्यांनीच न्हंये सारकीच व्हांवता आनी वाचप्याच्या मनांत देंवता. पूण मजेशीर गजाल म्हणल्यार जाच्या ताच्या अंतस्करणा प्रमाण तांची कविता एक वेगळो परिणाम घडोवंक यशस्वी थारता. हे कवितेन जशें हांवें म्हणलां यादी आसात, पूण यादींचेरूच हो संग्रह थांबना. ह्या कवी संग्रहांत फुडाराचो हुस्कोय आसा. म्हणून तर मोडकुळांतल्यो कांय कविता एक व्यंगात्मक रूप आपणायतात. वाचप्याक अदृश्य धाग्याच्या आदारान वास्तवा कडेन जुळयतात. म्हणून ते म्हणटात आपले एके कवितेंत, सांग रे ताका ताच्या आवयचो गुन्यांव म्हणून. आय रिपीट, सांग रे ताका ताचे आवयचो गुन्यांव म्हणून. ताका जल्माक घालपाक आवयन कळाव करूंक नासलो. भारत लेगीत 15 वर्सां बेगीन स्वतंत्र जावपाचो. म्हाका दिसना ह्या वळीचेर हांवें आनीक भाश्य करूंक जाय. जंय तीर लागूंक जाय आशिल्लो हे कवितेंतल्यान तो तीर लागता. म्हणटकच थोडक्यात सांगचें जाल्यार फ्रीडम ऑफ स्पीच गोळोवन पडिल्ले प्रजेचें प्रतिनिधित्व करपा खातीर कवी सांप भी मरे और लाठी भी ना तुटे हें सूत्रीकरण वापरतात. मोडकूळ संग्रह फक्त उज्याची कीट उडयतात. मागीर ही उज्याची कीट उडयतकच पेटोवन तुमी कोळसो जावन घेवचें काय गोबर जायसर जळत रावचें हे तुमचेर हे तुमचे स्वाधीन करतात. ते सांगनात. तुमकां खबर आसा कापटी एक जर पेटली तितल्या वेळान पालयली जाल्यार ताचो कोळसो जाता आनी तो दुसऱ्या दिसाक आमकां दांत घासपाक आमी ल्हान आसतना तो वापरतात. पूण कांय कापट्यो अश्यो हट्टी असतात की त्यो पेटत रावतात आनी मागीर तांचो गोबर जाता. तर देखूनच म्हणटा ह्या कावी संग्रहांतले अनमोल विचार मनात घोळोवन कोळसो जावपा इतली जर तांक दवरली जाल्यार तो मनीस जिखलो. पूण अबुद्धी लोकांचें कितें? कोणूय फुलयता म्हणून जळटे भट्टेंत हात घालून गोबर जावन घेवपा परस तांकां आनी कितें घेवं जाता. म्हणटकच हेच गोबराचे राशीर रावन प्रकाश बाब फुडें बरयतात, हो फुट्टा तो फुट्टा. ल्हानपणांतले काणयेची याद जाता बेबो आनी बैलाची. हो फुट्टा तो फुट्टा बैलाक पळोवन बेबो तट्टटा. बेबदो उलयता, 36 इंचवाली फुलयता झोपाळो धोलयता. सर तुमकां खबर आसा एक कवितेंतलो अंडकरंट 36 इंचवाली हो म्हाका जाणवलो. बारीकसाणेन ही कविता वाचशात जाल्यार 36 इंचवाली ही वळ खऱ्यांनीच लक्ष केंद्रीत करून घेता आनी जंय वाचकाचें मन ज्या व्यक्ती कडेन पावंक जाय त्या व्यक्ती कडेन तुका व्हरून सोडटा. आनी हे एक खरे कवितेचें खाशेलेपण, खरे कवितेचें जैत. हो पुराय विश्व म्हणल्यार उर्जेचें रूप. हांगा दर एके गजालीक एक चक्री नेम लागता आनी हाची कवी मनाक आकांताची जाणीव आसा. म्हणूनच तर काल आशिल्लें आज ना आनी आज आशिल्लें फाल्यां आसचें ना, फाल्यां उरचें ना. ह्या खातीर कवीक एक कितें तरी तुमकां ह्या संग्रहांतल्यान सांगचें दिसता तें म्हणल्यार बदलत्या काळाचे बदलते विचार. तेंपा प्रमाणे माथ्यार
खुरपणे. आणि देखूनच नशीबूच रवतेला रवत करप तुमकां खबर आसतली. गोरवां पोट भरतकच परत तोंडांतले भायर काडटात. वी कॉल दॅट प्रोसेस एज रुमिनेटिंग. सो नशीबूच रवतेला ही उतरां परत परत मनात घोळयली जाल्यार एक पडसाद जावन तुज्या काळजाची दारां बोडोवंक लागता. भारत म्हजो देश ह्या वळींनी कवी आमकां एका भूतकाळांतल्या भारतांत व्हरता. तो शेती प्रधान, तो धवल क्रांतीचो, तो हरित क्रांतीचो आणि थड्ड करून एक काळजार कोणे तरी घण्याचो वार करचो तसो ह्या कवितेंतली एक वळ आसा, मोडकूळ सुकल्या. मोडकूळ सुकल्या तेन्ना दोळ्यान दुकाय उबी रावतात आणि काळजाक फुटून एक वेर आयिल्ल्याचो भास जाता. कोणाचे तकलेर आशिल्ले शेपे पळोवन ताची तुस्त करप किंवा कोणाचे तकलेचे जोक काढून चेपे विणप हे एका कवीचे काम. पूण प्रकाश बाब नायक हे गजालीन 4 पावलां फुडेंच उरतात. ते चेपे विणपाक खूप फिशाल. ताणे विणिल्ली चेपी मागीर कोणूय मुकुट घालून मिरयता जाल्यार तो म्हजे सारको पिसो आसूं येता. तर ते चेपी विणतात पूण कोणाचे तकलेक हात लायनासतना आनी कोणाचीच माप मोजणी तकलेची घेनासतना. पूण म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार ताणे विणिल्ले चेपे कोणाच्या ना तर कोणाच्या तकलेक जुस्ता जुस्त बसता. आनी हांव जे कितें सांगता ताचो पुरावो कसो तुमी ही कविता तुमच्या काळजांत नोंद करून दवरूंक शकतात. ही कविता खरें म्हणल्यार आमकां हांगा जमिल्ल्यांक तशेंच खूब जाणांक लागतली. प्लॉट म्हजो, हांव विकतां. Isn't it? It's quite obvious. म्हजो प्लॉट, म्हज्या घरा भोंवतणचो वाठार हांव विकतां. देश म्हजो, हांव विकतां. रीड इन बिटवीन लायन्स. प्लॉट म्हजो, हांव विकतां अर्थान एक प्लॉट म्हणलो की पुराय देश जालो. तर दुसऱ्याक बोट दाखयता तेन्ना एक बोट आपल्याचेर जोगतात हें दाखोवंक हे कविते परस आनीक उत्कृष्ट मार्ग आसा अशें म्हाका तरी दिसना. थोडक्यांत सोपयता. एके कवितेंत कवी अशे व्यक्त जातात. त्या पयलीं एक गजाल सांगची दिसता. एवरी सनसेट इज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू रिसेट. मनशाच्या जिणेंत दर एक सांज येता, दर एक आयमोरी येता, ती आमकां परत नव्यान रिसेट करपा खातीर मदत करता. म्हणूनच तर तांची एक कविता अशा सुरांत आयल्या. सूर्या शेतांतले मातयेंत मात मात घाम किल्लयता, दुकां सुकयता, ताळटा झरयता, काळीज कालयता, भूक वाडयता. सर कितली सुंदर अलंकारीत भास. बोमलेच्या देठाक आड्डयता, खारसाणीचो शेदाव मुदयता, रक्त आटयता. सूर्या पिळग्या पिळग्यांचो हे कवितेंतली ही उतरां. मोडकूळ संग्रहांतले कवितेंत उतरांचो शिंवर ना आनी दवांत करपून वचपी चंवर ना. जे कितें मोडकूळ संग्रहांत आसा तें उतरान उतर सासणाक उरतलें अशें म्हणपाक म्हाका तरी कसलीच अडचण दिसना. म्हाका सोमार आवडना. ही म्हजी पर्सनल खाजगी प्रॉब्लेम. आय हेट मांडेस. हांव सद्दां आयतारचे प्रेयर करता, तेर्स करता तेन्ना एक जो खण आसता तेर्साचो तो करचे पयलीं हांव म्हणटा देवा म्हज्या आयुश्यांतलो सोमार डिलीट कर. म्हाका सोमार आवडना. तर सरान हीच एक सरा भितरूय ही एक कला आसा. आपल्याक अमको आवडना, तमको आवडना, अमक्याचें आवडना अशें ते खंयच म्हणनात. तूं म्हजे जिणेचो सोमार अशे तरेची ते आपले कवितेंत भाशा वापरतात. आनी उट्ट गोंयकारा कवितेंतली हें जे ते हांव कितें सांगता ते सिद्ध करपा खातीर उट्ट गोंयकारा हे तांचे कवितेंतली फक्त एकूच वळ पुरो जाता. भ्रष्टाचारांत माखले सगळे शिपाय आनीक राजा. परत एकदा म्हणटा भ्रष्टाचारांत माखले सगळे शिपाय आनीक राजा. तर प्रकाश बाबांक कोणाकूय चोर, हिमटो, नागोणो, बामटो, कपटी, लबाडी, स्वार्थी अशें कांयच म्हणपाचें ना. ते मान सन्मानान तांकां राजा आनी शिपाय म्हणटात आनी सगळें कितें काम
निपटोवन घेतात. मोडकूळ संग्रहांतली कविता इंद्रधोणू सजयता, पावसांत भिजयता. ती वादळाक वाट करून दिता, तुफानाक मुठीन धरूंक शिकयता. देव, धर्म, सैम, राजकारण आणि अशे साबार विषय घेऊन फुडें वता आसतनाच अचकीत उपहासी चित्र तुझे दोळ्या मुखार उबें करता. जिणे म्हजे खर्शेत सुशेग घे, खर्शेत खर्शेत खंय धांवता, निमाणें तुका मरणूच रावता. ओगीच ही कसरत पेलूंक स्वासाचें वजें. मरण येता तेन्ना कितें तुजें कितें म्हजें. आशय एकूच, विशय एकूच, पूण सरांची शैली वेगळी आसा. सरान हेच जे कितें सांगूंक जाय ते वेगळे तरेन हांगा हाताळिल्लें आसा. आनी तांची ही कविता कोविड काळांत जे कितें आमी पळयलें तें दृश्य सामकार उबें करता. कोविडाच्या काळांत तुजी म्हजी किंमत कितली हे विचार करपाक ते लायतात. बाब रे, कमी कांय जावचें ना. वाटपण नाका हें दाऊक धर. आमकां तशें व्हडलें कांय सुटना. त्या भायर राजाक कमिशन दिवचें लागता. तेजेय म्हणून पोट भरोंक जाय न्हू. बाजार ही कविता खरेंच स्वताक पावणेक घातिल्ल्या वरी आमकां करून वता. मोडकूळ संग्रहांतली कविता भावनाचो आविष्कार आनी मोग ही सर्व भावनांची तेंगशी. म्हणटकच हो कवी संग्रह मोगा शिवाय अपूर्ण असो दिसतलो. म्हणटकच तांची याद तूं सारकेल्या कवितांनी मोगाची वावजड जाणवता. ते म्हणटात मोग तुजो काळीज हालयता, काळजांतली वेता मोने मोने मोनेपण केळयता. कवितेचे नाव ते मोने मोनेपण. मोडकूळ एक कठीण शब्द म्हज्या तोंडांतल्यान म्हाका हांगा उच्चारचे पडटात. मोडकूळ इज नॉट मेंट फॉर फेंट हार्टेड पीपल. मोडकूळ हो संग्रह भिजूड काळजाच्या मनशांक न्हय, ना म्हूण तो उकलाप्या वाचप्यांकूय न्हय. म्हणून तर जांकां धव्याक धवे म्हणपाची कापस्ताद आसा तांणीच हो मोडकूळ हातान धरचो. मोडकूळ संग्रहांत आशावादी भास आसा, उमाळ्यांची रास आसा. मळबाचो बार ह्या कवितेंतल्यो माड माडयो माथ्यार मारतात. वसंताच्या आदारान हांगा पोटेरांत गाप पिकतात. ह्या संग्रहांतली कविता होळी ताळगडी खेळटा. शियांक उब न्हय पण उबेक शी मेळटा. एका काळार भीक मागूंक वापरपी कट्टी मोडकूळ जीव दिवंक नाका मुखार दवरता. कवितेंत मोनी सांज फळटा. हे कवितेंतलो पंको ही कविता आमचे काळीज पिळटा. म्हणटकच हे कवितेंत उजवाडाक सोदचो पडटा. उजवाडाक असो सहज सोदचो पडना, पूण कवितेंतल्यान उजवाडाक सोदपा इतल्या लेवलाचेर आमी पावल्या तें कवी आमकां दाखोवंक सोदता. आनी देवूळ सोदूंक पडटा हो आमकां कवी किंवाटोय आसा. आनी देवूळ आमी बांदलां अशें हड्ड्यार हात मारून महाजन जे सांगतात तांकां ठोमण्याचो वांटोय आसा. मानेस्तानू मोडकूळ संग्रहा विशीं आय कॅन गो एंड ऑन. म्हज्या नांवार वेळाची चीट पाविल्ली आसा. माफी मागता, भावून गेलां इल्लेशें. तर रात वयार येतली हांव उलयत रावलें जाल्यार, म्हणून हांव हांगाच थांबयतां. वयर सांगलां तशें मोडकूळ हें नांव कावी संग्रहाक कित्याक दिवचें पडलें हाची जाप तुमकां थोडक्यान भितर आतां तरी मेळ्ळ्या आसतली. कविता संग्रह वाचतकच ती तुमकां पूर्णपणी मेळटली. म्हणून निमाणे कडेन इतलेंच सांगता. शेतां सांडली, मळण्यो सांडल्यो, पूण मोडकूळ इतिहास जमा करून उपकारचे ना. मोडकुळाची गरज आसा. चलात तर विचार दाळुया. मोडकुळाचो दांडो नेटान तुमच्या विचारांचेर मारुया. विचारांतले वायट बरे विचार वेगळावया. बरे आसा ते घरा व्हरून आमच्या कड्यांनी भरुया. वायट आसा ते मोडकुळाच्या कोंक्याक घालून ताचे बोवले करून तणाचे कुडे न्हय पूण धुंवरी घालुया. आनी जेन्ना बरे विचार आमी पेरतली तेन्ना हे धुंवरे पासून जाल्लो गोबर ह्या विचारांक सारे म्हणून वापरतले. मोडकूळ हो काव्य संग्रह एक नीतिवंत समाज बांदूंक यशस्वी थारतलो. इतलेंच सांगता. 4 मिनटां अदीक घेतिल्ल्या खातीर माफी मागता आनी म्हाका सर ही संद दिल्ल्या बद्दल तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.
देव बरें करूं गोदालू बाय. ताचे फुडें हांव आपयतां दुर्गादास बाब नावती हांकां. ताचे पयलीं हांव तांची थोडक्यान वळख करून दितां. दुर्गा कुमार नावती हे संगीतांत कुशल आसून संगीत विशारद जावन आसात. सद्याक ते पुलीस खात्यांत नोकरी करतात. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनचेर ते मान्यता प्राप्त कलाकार जावन आसात. तांच्यो कथा, कविता, लेख, मुलाखती, समीक्षा, निबंध, अनुवाद साबार सातोळ्यांनी, दिसाळ्यांनी किंवा म्हयन्याळ्यांनी उजवाडाक आयिल्ले दिश्टी पडटात. भाट 1, भाटकार 3, मारदाणो, फोड कपल सारकीं नाटकां तांणी बरोवन सादर केल्यांत. साबार संगीत नाटकांनी तांणी मुखेल भुमिका केल्यात. तांचे भजन, परंपरा आनी कलाकार हें पुस्तक तशेंच परिमार्जन हो कविता संग्रह उजवाडाक आयला. नामनेचे सूत्रसंचालक म्हणून तांची गोंयभर वळख आसात. साबार कार्यावळींनी ते मार्गदर्शक म्हणून सुत्रां हाताळटात. तशेंच साबार मुखपत्रांतल्यान तशेंच प्रसिद्धी पत्रकांतल्यान ते प्रासंगीक लिखाण करीत आसात. हांव नावती बाबाक विनंती करतात की ताणें सागर संगीत ह्या पुस्तकाची उलोवणें करचें. या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः. व्यासपीठाचेर आशिल्ले दामोदरभाई मावजो जे ज्ञानपीठ पुरस्काराचे अधिकारी जावन आसा तो अधिकार तांकां मेळिल्लोय बी आसा. त्या उपरांत आयचे गौरव मुर्ती प्रकाश बाब नायक जे म्हजे खूब लागचे अशे इश्ट. तांची घरकान्न कस्तुरी पैसर. ते उपरांत हांगा म्हजो मित्र राजतिलक रामकृष्ण कांताबाब वादालू. सकल हांगा म्हजो आनीक मित्र आसा गौरांग भांडये जो ओदोडच्यान सुंदर अशें निवेदन जेचे आमी हांगा आयकतात. त्या उपरांत म्हजे सामकार कोणाचें नांव हांव घेना पूण ज्यांनी कोंकणी साहित्य विश्वान स्वताचें आनी एक अक्षर विश्व तयार करून भरपूर नामना जोडल्या अशे खुबशे जाण ह्या उपस्थिता मदीं आसात. म्हजी कोंकणी थोडी दुबाव घेवपा सारकी आनी हांव खंयच्याच भाशेचो वादी न्हय, हांव संवादी. हाजें एक ल्हानशें उदाहरण तुमकां सांगता आनी मागीर फुडल्यान सुरवात करता. हांव ह्या वर्सा अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाक उदगीर हांगा गेल्लो महाराष्ट्रान. उदगीराक गेले उपरांत कोणे तर थंय म्हणलें ते बघा मावजे बाब आले म्हणून. मावजे बाब न्हय, मावजे सर आले. हांव धांवत गेलो. मावजो सर आनी घरकान्न दोगांय बशिल्लीं. तांचे बरोबर भारत सासणे आशिल्ले अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष. की हांव थंय वचून कोंकणी उलयना फुडें तांची घरकान्नय बी उठून उबी रावली. ते उबे रावले की तांकां इतली उमेद जाली की कोण तरी गोंयकार आपणाक येवन थंय मेळ्ळो. आमकांय उमेद जाली की एक गोंयकार की त्या जाग्यार आमकां मेळ्ळो आनी प्रतिभावंत असो. तर सांगपाचें म्हणजे कोंकणी आनी मराठी म्हाका तर दिसता ही दोन मनां. आनी आमी फाटलीं कांय वर्सां म्हाका दिसता की एकामेकाक समजूंक शकले अथवा ना हाजेर हांव चड उलयना की हांगाच ह्या गजालीक हांव फुल स्टॉप दितां. सागर संगीत हें प्रकाश बाबाचें पुस्तक. ह्या पुस्तकाक प्रस्तावना बरोवपाचें म्हाका सौभाग्य मेळ्ळें. कदाचित ती दत्तराम मास्तराची कृपा आसूंक शकता अशें म्हाका आजूय दिसता. दत्तराम मास्तर हो म्हजो मार्गदर्शक, गुरुतुल्य अशें व्यक्तिमत्व. आनी आज अक्षय जो पळय कितें गाता म्हाका दिसता तीच पुण्यायी आसतली. कारण एक दैवी अंश गाणाऱ्या मदीं आसता, एक दैवी बळगें ताका आसता. आनी तो गाता आसतना खंय तरी दिसता की दत्तराम मास्तर जर आज आशिल्ले तर तांचें स्वप्न सारकें पुराय जाल्लें तांकां पळोवपाक मेळटलें आशिल्लें. अर्थात त्या स्वप्नाची सुलूस तांकां त्याच वेळार लागिल्ली. तांकां अक्षय गातालो ते हयातीत आसतना. हांगा सैमान म्हजेर खंय तरी अन्याय केला की
प्रकाश अशें हांव एकेरी नांवान उलयतां. म्हजे परस वयान ल्हान आनी हांव दिसपाक पोरकट दिसता आनी तो मॅच्युअर्ड दिसता. हो खंय तरी सैमान म्हजेर अन्याय केला म्हणून उलयतना हांव प्रकाश ह्याच हातून उलयतलो. कोणें राग धरचो न्ही, ताणेंय धरचो न्ही, कारण बरयतना सुद्दां हांवें खूब विचार केलो. म्हाका प्रस्तावना बरोवपाक 15 मिनटां लागलीं, टायप मारपाक 1.5 वर लागलें. पूण हाजेरूच विचार करपाक की प्रकाश सर बरोवचें, प्रकाश बाब बरोवचें, तो बरोवचें, तें बरोवचें, तांणी बरोवचें, हाजेर खूब रातभर म्हाका दिसता हांवें विचार केला बरोच. आनी शेवटी हांव ठरयलें की ना, हांव प्रकाश बाब अशेंच बरयतलो. कारण म्हाका दत्ताराम मास्तरान एकदां सांगिल्लें, परतून सांगता, कोंकणी आनी मराठी 2 मनां एकाच घरान न्हाणटालीं. म्हाका ताणें एक दीस म्हणिल्लें ना, ताका आपणें कोंकणीकूच दिला म्हणून, अशें म्हाका सांगिल्लें. म्हाका सारकें याद जाता. तर भजन हें आस्तीक लोकांचें काम. जे लोक देव मानतात, जे पाप भिरू आसात, जांकां देवाचो सोपूत घाल्यार जे भितात. आतां तुमी पळयतात, कांय जाण देवा मुखार सोपूत घेतात, थंय फुलांच्या खुर्सा कडेन सोपूत घेतात आनी आपणाक जाय तें करतात. तो वेगळो भाग, ताजेर विस्तारान हांव उलयना. पूण भजनांतले जे कलाकार आशिल्ले देवाक भिताले. फाल्यां जर एका भजनी कलाकाराक जर सोपूत घालो ना, तूं दत्तात्रयाचोच अभंग म्हण, तुका सोपूत आसा म्हणल्यार तो बाबडो दत्तात्रयाचो अभंग आपाक जसो कळटा तसो गातालो. ह्या परिस्थितींतलें हें लिखाण आसा त्या वेळा वयलें. ज्या वेळार कलाकारां मदीं समन्वय आसतालो, कलाकारांक रिस्पेक्ट आसतालो. सादारण 1952-53 वर्सा मनोहर बुवांनी जें वारकरी भजन चलतालें पयलीं, त्या भजनांत बदल केलो आनी बैठकीचें भजन खंय तरी सुरू केलें. आनी बैठकीची भजनाची परंपरा म्हणून आमी आज पर्यंत मानतात. त्या भजनांत मनोहर बुवा बरोबर पयलो जो कलाकार आशिल्लो तो दत्ताराम मास्तर. म्हणून प्रकाश हें पुस्तक आज हांगा बरोवपाक पावलो. नाजाल्यार म्हाका दुबाव आसा की प्रकाश हें पुस्तक बरयतलो आशिल्लो काय कितें. बाकीचे ताजे कडेन विशय खूब आशिल्ले. ह्या विशयाचेर जी परंपरा भजनाची आसा ताचेर खूब कमी लिखाण जालां. हांवें ताचेर 2 पुस्तकां बरयल्यां, एक मराठीन बरयलां, एक कोंकणीन बरयलां. पूण अजुनूय म्हाका हें पुस्तक वाचतकच दिसता की हातूंत विस्तार चड आयला. हें पुस्तक फुडाराक खूब उपेगी अशें पडटलें फुडले पिडयेक. म्हाका कोमल साने म्हणटा हांगा सावयवेरेंच्यान ताणें फोन केल्लो 1-1.5 म्हयनो जातलो की आपूण PhD करता गोंयच्या भजनाचेर. आपल्याक कितें तरी मटेरियल, आपल्याक कितें तरी साहित्य, कितें तरी लिटरेचर तातूंतलें जाय. हांवें सांगलें तूं म्हजे कडेन यो, म्हाका ज्यो गजाली खबर आसा त्यो तुका हांव सांगतां. पूण आतां म्हाका अभिमानान ताका सांगपाक मेळ्ळें की प्रकाश नायकाचें हेंय पुस्तक घे, हाजोय तुका खूब फायदो जातलो म्हणून. भजनांत खूब गजाली आसात. कांय सांगच्यो अश्यो दिसता, कांय सांगच्यो न्ही अश्यो दिसता. भजनी कलाकारांनी जे पळय त्रास काडल्यात, जो त्याग केला, जे अपमान सोंसल्यात, जे उपहास सोंसल्यात, जे तांचेर विनोद जाल्यात, ताजो जर विचार करीत जाल्यार ते भजनान इतलीं वर्सां कशीं तिगले हाजें आश्चर्य दिसता. विनोदी गजाली तुमकां हांव सांगतां. ह्या पुस्तकान ताजो उल्लेख आसा रामनाथ मटकर हाजो. की रामनाथ मटकर पणजेच्या महालक्ष्मीच्या देवळान, सांग म्हाका की हांवूय बडबडच म्हणून, महालक्ष्मीच्या देवळान सप्ताहा खातीर गातालो. पंढरी सोडून चला विनवी ते रखुमाई विठ्ठला, पंढरी सोडून चला म्हणून फट 2 पुलीस आयले थंय पोर्तुगेजांचे आनी दोनी हातांक धरल्यान ताका घेवन पुलीस स्टेशनार गेले. पंढरी सोडून चला म्हणजे तुमी पणजे सोडून चला म्हणटा. आमकां थंय व्हेले आनी रामनाथ मटकराक 2 दीस भितर उडयलो. भितर उडयतकर मागीर कोण डेपे बिपे थंय तांकां मातसो रिस्पेक्ट आशिल्लो तेन्ना तांणी पोर्तुगेजांक घेवन तांचे ते तांगेलो कोण आशिल्लो तांकां समजायलो की हें अशें न्ही की पंढरी म्हणजे आमचें देवाचें, तें ताणें तें सोडून अशें असो ताजो अर्थ आसा म्हणून. मागीर ताका सोडलो पूण तो फ्रिडम फायटर जालो. ताजो उल्लेख हातून आसा. त्या उपरांत आनी एक म्हाका याद जाता की बानेकाराचे थंय वास्को भजन जातालें. ह्या भजनाक आमचो मनोहर बुवा, त्या उपरांत दत्ताराम मास्तर, पोक म्हणून एक आशिल्लो कृष्णा पोक म्हणून बरो गावपी बरे कंठाचो गायक. तर थंय ताणें
आम्ही काय कोणाचे खातो रे, तो देव आम्हाला देतो रे, हो अभंग म्हणलो. भजन जालें, जेवण जालें, मागीर तांकां पाकिटां दिली सगळ्यांक. पूण कृष्ण पोकाक पाकीट दिलें ना. तर ताणें हळू वचून मोनर मास्तराक सांगलें, मास्तर दाय म्हाका कांय दिवं ना, कारण त्या हाजेर ते जगताले, चरितार्थ तांचो त्या पाकिटाचेर चलतालो. दिवं ना? हांव विचारता म्हणलो. आनी भितर दायन वचून विचारलें बानेकाराक, बानेकार बाब ते आमकां सगळ्यांक दिलें ते हाका. आरे तेका तो दितलो रे, तेका तो दितलो, तेका हांव कित्याक दिवं? तर अश्यो, आनी त्या उपरांत ताका पाकीट दिलें. पूण अश्यो कितल्योश्योच भजनान कितलेशेच किस्से आसात. तातूंत कांय जे किस्से आसात हे सकारात्मक आसात, कांय जे आसात नकारात्मक आसा. नकारात्मक शक्यतो हांगा हांव सांगचो ना. त्या उपरांत ह्या पुस्तक म्हजे कडेन प्रकाशन कित्याक दिलां ताचें कारणूय बी सांगता. जशें गोवालोपान हांगा सांगलें तशें हांव सांगता. एक सेकंड ओपिनियन म्हूण आसता. पयर हांव एका प्रोग्रामाक आशिल्लो हांगा केप्यां दत्त मंदिरान. थंय प्रोग्राम जाले उपरांत 4 दिसांनी म्हाका फोन आयलो की जो आयोजक आशिल्लो, जाणें आमकां त्या प्रोग्रामाक व्हेल्लो, ताका हॉस्पिटलान व्हेलो बरो ना जालो म्हणून. थंय एका व्हडल्या हॉस्पिटलान ताका सांगलें की 8 ब्लॉक्स आसात. 8 ब्लॉक आसा म्हणटकीर तांचो एक मातसो बुदवंत आशिल्लो भितर. तर ताणें म्हणलें फुडें कितें करपाचें, ऑपरेशन करपाक जाय. कितलो खर्च येतलो? 3.5 लाख. 3.5 लाखांत तो वाचतलो काय वाचचो ना तें आमकां सांग पयलीं. तर ताजेर दोतोरान सांगलें आमी सांगूंक शकना. तो तसोच घेवन ताका पणजे गेलो. पणजे GMCन ताका व्हेलो. GMCन वतकीर ताका सांगलें की ताका कांय ना, ताचे थंडेन पुलमा भरल्या, ब्लॉक बीक कांय ना म्हणून. आनी तो आशिल्लो तसो ताका घरा कडेन, म्हणजे सेकंड ओपिनियन बऱ्याक पडटा. तर फर्स्ट ओपिनियन ताका मेळना. हे जेन्ना ताचे लेख आमच्या भांगरभूंयन प्रसिद्ध जाल्यात आनी आमच्या दादाचे कृपेन, पुंडलीक बाबाचे कृपेन, अशें खूब नमळायेन म्हाका सांगिल्लें आसा ताणें. तर ते लेख जेन्ना प्रसिद्ध जाले तेन्ना ताका कितल्याशाच लोकां कडल्यान हे तुजे लेख निरामय आसा, हे लेख तुजे खूब बरे आसात, उत्तम आसात, माहितीपूर्ण आसात, हाज्यो प्रतिक्रिया ताका मेळ्ळ्यात. पूण तरी सेकंड ओपिनियन घेवया म्हणून ताणें कदाचित तें म्हजे कडेन दिलां आसतलें. हांव खूब भाग्यवान आसा की मनोहर बुवा जर एक सोडले जाल्यार बाकीचे जितले म्हणून भजनी कलाकार गोंयांत जाले, ह्या सगळ्या लोकां बरोबर भजन करपाची, ह्या सगळ्या प्रतिभावंत बरोबर भजन करपाची म्हाका संदी परमेश्वरान दिली. आनी कदाचित ती म्हज्या आवय बापायची पुण्याई आसूंक शकता. देव तुमी कितलो मानतात तें म्हाका खबर ना, हांव सोंपयतां. कारण हो हांगा मातशें हात हालता काय दिसता म्हाका, राजतिलकाचें हांव सोंपयतां. तर जेन्ना हांव वयर मळब पळयतां तेन्ना म्हाका थंय देव दिसता. सूर्य पळयता थंय देव दिसता, चंद्र पळयता थंय देव दिसता, सैम पळयता थंय देव दिसता. तातूंत मागीर आमचे दर्या, दोंगर आनी तारे, सगळ्यो ज्यो ज्यो गजाली आसा तातूंत म्हाका देव दिसता, धर्तरेचेर देव दिसता. कारण म्हाका खबर आसा हे खंयच्याच वैज्ञानिकान किंवा मनशान ह्यो गजाली करुनात. म्हणून हांव देव मानतां. हांव अंधश्रद्धाळू न्ही, पूण हांव आस्तीक मनीस. हांव देव मानतां. आनी जो पर्यंत देव आसा, म्हणजे देव जेन्ना सुरू जाला तेन्नाच्यान हें भजन सुरू जालां. आनी जो पर्यंत देव आसतलो तो पर्यंत तें भजन आसतलें. आनी जो पर्यंत भजन आसतलें तो पर्यंत ह्या पुस्तकाक म्हत्व आसतलें. आनी ह्या पुस्तकाचें जें म्हत्व आसा हें फुडाराक आनीक आनीक चड प्रमाणान लोकांक कळपाक लागतलें. की हातूंत एक उल्लेख आसा भितर भावे म्हणून, ताचें नांव पूर्ण नांव ना, भावे अशें नांव आसा भितर. तर तो भावे कोण तो तुमकां हांव सांगतां. तो भावे भुशण भावेचो बापूय, जो हॉस्पिटलान एडमीट जाल्ले कडेन म्हाका मेळिल्लो. आनी ताजेर हांवें सादारण 1981 बी आसतना हांवें लेख बरयल्लो की तो बरे पैकी शास्त्रीय संगीत शिकोवपी मास्तर विठ्ठल भावे. हय 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 तर हो विठ्ठल भावे हो भुशण भावेचो बापूय. आनी ताजेर हांवें लेख बी बरयल्लो. तर ही सगळें भजनांतल्यान एक मनीसपणाची नातीं जुळत वता. आनी हें पुस्तक, ह्या पुस्तकाक खूब म्हत्व आसा. हें पुस्तक म्हणजे जशीं ओंवळाचीं फुलां आसता की ती जशीं जुनी जालीं तरी ताजो वास वचना, तशी ह्या पुस्तकाचें मूल्य आसा. हें सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं सर. आता मानेस्तांचे हस्तुकी या पुस्तकाक जांचो आदार लागला त्या सगळ्यांक आमी पुस्तकाच्यो प्रती भेटयतात.
मागता आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष बाई मौजो हांच्या लागीं तांणी ह्यो प्रती भेटोवच्यो. लेखक आपल्या मोडकूळ या कविता संग्रहाच्या प्रस्तावनेत म्हणटा, तूं महादेव दत्तू नायक, तूं जिगरी इश्ट, ही मोडकूळ तुकाच. देखून हांव मागता महादेव नायक हांच्या लागीं तांणी मानेस्तांच्या हस्ते आपली प्रत स्विकारची. ही मोडकूळ हो कविता संग्रह प्रकाश दत्ताराम नायक हांणी आपले जिगरी इश्ट महादेव नायक हांकां अर्पण केल्लो आसा. हांव मागता तांच्या लागीं तांणी माचयेर येवन आपली प्रत स्विकारची. तशेंच सागर संगीत या पुस्तकाच्या अर्पण पत्रिकेत लेखक म्हणटा, नाट्य पिसो, संगीत पिसो, इष्ट दयानंद गोविंद नायक मोडकय हाका. देखून हांव मागता दयानंद नायक हांच्या लागीं तांणी माचयेर येवन आपली प्रत स्विकारची. तशेंच तुम्ही मोडकूळ या पुस्तकाच्या मलपृष्ठाचेर जर पळयत जाल्यार तुमकां वाचूंक मेळटा, तुज्या कवितेंतल्या उतरांनी अर्थाची खोलाय आसा. स्वता निर्भर जावंक सैमा कडेन केल्लें मागणें आसा. म्हादय मायेची गाथा आसा. आत्मविश्वास वाडोवपी आशेचे किरण आसा. आनी अशें साबार निकश सांगून पुस्तकाची सोबाय आनीकूय वाडोवपी भोवमानेस्त आदरणीय देविदास कदम सर, हांव सरा लागीं मागता तांणी माचयेर येवन आपली प्रत स्विकारची. देव बरें करूं भाई. आता मागता मुखेल सोयरे डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै यांच्या लागीं तांणी उरिल्ल्या मानेस्तांक प्रती भेटोवच्यो. सगळ्यांत पयलीं चापणावळ करपी ऋतू ऑफसेटचे धनी श्री हिरू नायक, ताच्या उपरांत मोडकूळ या पुस्तकाक सोबीत अशें मुखपृश्ठ दिवपी बाब संकेत लवंदे, उपरांत मोडकूळ आणि सागर संगीत या दोन्ही पुस्तकांचे मुद्रित शोधन करपी बाब अंबर नायक, तशेंच पुस्तकांची मांडावळ करपी बाय श्रेया चंदन लाड, हांगासर चंदन लाड उपस्थित आसा. मागता तांच्या लागीं तांणी माचयेर येवन आपली प्रत स्विकारची. तशेंच आमच्या मदीं आसात संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक आणि नाटककार श्री पुंडलीक नायक. हांव मागता लेखक प्रकाश दत्ताराम नायक हांच्या लागीं तांणी पुंडलीक नायक हांकां पुस्तकाच्यो प्रती भेटोवच्यो. सगळ्यांक मागता नेटान ताळयो जावच्यो. इष्टानो, आज प्रकाश नायक हांच्या पुस्तकांच्या प्रकाशना सयत ते वयाची 60 वर्सां पुराय करतात. लेखकाचो हो साहित्यिक प्रवास भोव तोखणायस्पद आसा आणि आयच्या ह्या दिसा आपल्या पुस्तकांचे प्रकाशन करून आपलो वाडदीस मनोवपाची ही खोस आगळीच जावन आसा. देखून ह्या वेळार प्रकाश सराली घरची तांकां 60 दिवे ओवाळटात. हांव मुखावेल्या साहित्यिक प्रवासांत या दिव्यांचो प्रकाश सराल्या जिणेंत सदाकाळ फागचो अशें देवा लागीं मागता. मागता तांच्या घरच्या लागीं की तांणी फुडलीं सुत्रां हातांत घेवची.
इश्टानो, कांय कारणाक लागून डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांकां बेगीन आमची रजा घेवची पडटा, देखून हांव तांच्या लागीं मागता तांणी आपले ह्या वेळार आपले उलोवप करचें. वेदीचेर उपस्थित असल्या आमच्या मालगड भारताचे ज्ञान प्रकाश ज्ञान दिवो दामोदर बाब मावजो आयचे कार्यावळीचे प्रमुख प्रकाश बाब तांची घरकाणी आनी वेदीर आसचे सगळे कोंकणी मोगी आनी हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक कोंकणी मोगींच्यांक नमस्कार. आमकां आतां पावणे धांक एक बस घेवचें आसा, बसाक त्या खातीर आमी वचका जाय परत, आनी आमकां ह्यो रस्तो तितलो जायना, आमी आरामसे वचका जाय, त्या खातीर आमी वतात आतां. जाल्यार आयच्यो हे कार्यावळीक म्हाका मंगळूरसून आपयलो आनी तुमचे सांगात इतलो वेळ ही सगळी कार्यावळ हेलो भाग घेवच्याक म्हाका एक आस्पद करून दिलो, हाचे खातीर हांव प्रकाश बाबाक धन्यवाद म्हणटा आनी खूब मानता की आमी डॉक्टर आसात. आतां डॉक्टराची खबर दोन फावटी आयली, एक सेकंड ओपिनियनाची आनी दुसरे पयलेच सांगिल्लें आसा की डॉक्टराची रोल कितें आसा म्हणून. हांव चडशे हार्टाचे प्रॉब्लेम डील करतलो. एक काळजाक आनी साहित्याक खूब एक मोग आसा. जे काळजाचे चिकित्सा करतले आमी डॉक्टर आसात, आमच्या मनांत साहित्य संगीत ही सगळीं खूब म्हाका एक आमचे चारय हे 2 वेंट्रिकल 2 एट्रियम चारय हांत भितर ताचें स्थान आसा. म्हाका हे वेदीचेर तानपुरा मागीर हे तबला हे सगळें पळोवन खूब खूश जाली. आनी कोणकी हांगा 2 म्हाका संगीतगार बी मेळ्ळे, त्या खातीर ही खबर सांगता. म्हाका इल्लें संगीताचो हे ट्रेनिंग प्रशिक्षण जाला, कित्याक म्हळ्यार म्हाका हिंदुस्तानी संगीत खूब आवडटा, भजन खबर बी सांगले आतां सगळे. हांवें एक विचारलें की आमी संगीतगार म्हळ्यार प्रोफेशनल संगीतकार हांव न्हय, हांव म्हणजे पॅशन संगीताचें, पूण हांव हर एक हफ्ते 1 तास संगीताचो अभ्यास करता, हिंदुस्तानी संगीताचे. हांगा 2 तरणाटे मेळ्ळे म्हाका. एक संगीतकार आसा प्रकाश बाबा पूत पडलो. हांवें 2 खबर तांकां विचारले, तुमकां एक रागाक हिंदुस्तानी रागाचे विलंबीत आनी द्रुत हे दोनीकय कोंकणी साहित्य आसा तुमच्या कडेन, कित्याक ना? इतले व्हडले श्रीमंत साहित्य आमचें, ताका दोनीकय तुमी लावका जाय. सगळीं साहित्या ब्रज भाशांत आसा, अवधी भाशांत आसा, हिंदी साहित्यांत आसा. हांव सांगता तुमकां महाराष्ट्रांत तुमकां खूब लागीं आसा, आमकां पयस आसा, पूण हांव सांगता फाटलेचे एक 100-125 वर्सां भितर सगळें मराठीचे साहित्य संगीतांत लायलें. ताजे फाटीक ना आशिल्लें. हांव खूब संगीताचें अध्ययन केलां. हांवें लायलें 2 हांवें कोण कितें मेळ्ळी म्हाका संगीतगारनी, तिका विचारलें हांव म्हूण दाखयता तुका म्हूण, आनी थंय म्हूण दाखयलें तिका की हे मध्यलय नाजाल्यार विलंबीत लय धृत लयार कोंकणी साहित्य कशें लावचें. ताका लय दावका, साहित्य बरें दावका आनी ताका ताळ मेळून येता. हे जाता, हे काम जाता, आमी करपा जाय. इतले व्हडले साहित्यकार आसाची भारताचे आजचे केवळ 25 लाखांत इतले करोड लोकांक संगीताचे ताजे एक स्वाद दिवचे की तांक आशिल्ले व्हडले साहित्यकार आमचे कोंकणी भाशेंत आसात. त्या संगीताक म्हाका दिसता खरेपणान हें करच्याक जाता. एक गजाल ती सांगता आयच्या हाका. दुसरें एक कितें, आमी मंगळूरसून आयिल्ले आसा. 450 वर्सां म्हळ्यार पोर्तुगीजाचे काळ जातरी आमी मंगळूर सायडांत आमी 10 लाख कर्नाटकांत कोंकणी मनीस आसात. आमची आवय भास सगळी कोंकणी, सगळी धर्माची आसा. आमकां फॉर्मल शिक्षण ना, आमच्या शाळेंत कोंकणी शिकयनात.
आमी घरांत बरयनात वाचिनाच, हें एक कराळ सत्य. पूण आमी उलयतात. आमी घरांत इतले लोकांक, सगळे 10 लाख लोकांक घरांत आमी उलयतात आनी त्या खातीर 450 वर्सां कोंकणी वांचून आयल्या कर्नाटकान. ती वाचल्या, ती वाडन, तिची उदरगती जायन, तें आमचे खांद्यार आसा. त्या खातीर एक 25-30 वर्सां फाटीं आमी एक यत्न केलो की त्या काळाचेर कर्नाटकाचे चीफ मिनिस्टर, शिक्षण मिनिस्टर आनी कोण 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 सगळ्या गव्हर्नर सगळ्यांकय आमी मेळ्ळे. कोंकणी शिकोवपाक आमकां दिवंक जाय कर्नाटकांत. तुमी कितले आसात रे? आमी 10 लाख लोक आसा. कितले जाण शिकतले? आमी 10 लाख शिकतले. 10 लोक शिकतले, 10 लाख न्ही. 10 लोक शिकतले, पण हय 10 लोकूच शिकतले. तर कशें दिवचे? कित्याक जायना? कित्याक जायना? भारतांत सगळे ती दुसरी भास आशिल्ली. कशें इंग्लीश कशी हाडली? कितले लोकांक इंग्लीश येता आशिल्ले? तर कोंकणी कित्याक जायना? जातलें. तुमी दिया, परमिशन दिवंक जाय. विदाउट परमिशन कोणीय शिकोवचें जायना. तुमचें पाठ्यपुस्तक आसा? ना. आमी करतले? करूंक कितें त्रास आसा? आज हे 2005 इस्वेची गजाल ही. एक बी कोंकणी शिक्षक ना, एक बी कोंकणी स्टुडंट ना. कोणी आमी सोडना तें खबर थंय. आज आमचे कडेन 15 शिक्षक आसात. सगळीं देवनागरींत शिकयतात. हांव कोंकणी म्हणटना ती देवनागरीच मान. तुमकां दिसतलें कर्नाटकांत सगळे कानडी लिपीर कोंकणी बरयतले. हांव ती कोंकणी म्हूण मानतात ना. ती देवनागरी लिपीर बरयली कोंकणी मात. आज 15 शिक्षक आनी हेर वर्स एक एवरी इयर 500 विद्यार्थी कोंकणी शिकतात. आनी ते तिसरी भास 6 ते 10 मेरेन 500. आनी तांकां कितें जाय? विश्व कोंकणी केंद्र आमी इतले व्हडलें बांदलें, करोडांनी खर्च केलो. आमी सांगलें तुमी कोंकणी भाशेक कितें दितात? आमच्या स्टुडंटाक 1000 रुपया तुमी दिवका एवरी इयर स्कॉलरशीप. कितले आसा? 500. हां दिया, 5 लाख हांव दिता. दिले. आनी एक कोणकी मनीस आयलो, तुका कितें जाय कोंकणी शिकप? एक म्हणजे कोंकणी शिकचे विद्यार्थ्यांक एक बॅग दी शाळेक वचाक. हां बॅग दिलें. अशें कोंकणी आमी शिकपाक एक ताका एक तांक दिली. आनी हें काम म्हाका कित्याक दिसलें की हांव मेडिसीन शिकयलो मनीस 30, 35, 40 वर्सां ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स, नवी दिल्ली अशें सगळे कामात केलां. वेगळे युनिवर्सिटीक गेलां. म्हाका एक दीस दिसलें की कित्याक आमी इतलें पुरो शिकयतात कोंकणी मनीस कर्नाटकाचो व्हडलो बुदोवंत म्हणटात. कोंकणी ते कन्नड भाशेर सांगतात न्यू कोंकणीकर बारी हुशार रे म्हणून सांगतात कर्नाटकांत लोकांक, कोंकणी लोकांक. म्हाका दिसलें आमी खंयच्यान हुशार आसत? आमची भास आमी येना. सगळी भास आमी शिकयली. हिंदी, इंग्लीश, जर्मन, फ्रेंच, सगळे खंयची भास आसा ते जगान सगळी ती मंगळुराचे वेगवेगळे युनिवर्सिटीन शाळेन शिकयतात. कोंकणी ना. आमची भास ते कित्याक ना? कोंकणीचें एक पुस्तक जाय. कर्नाटकान खंय वचून पुस्तकांत भंडारांत घेतले एक बी बूक ना. कित्याक ना? आमच्या भुरग्यांक, आमच्या कोंकणी भुरग्यांक कोंकणी ज्ञानपीठ प्रशस्ती मेळयल कोण आसा रे म्हणून सांगतात. ते सगळे बरे लोक. हांव कांय म्हणचे न्ही. कुवेंपू म्हणटात आनी हो म्हणटात. अरे आमचे कोंकणी मनीस आसात. तुमी कित्याक येना? आमकां कोणें शिकयलें ना. हय तांचे बी मिस्टेक न्हय ते. आनी त्या खातीर आमी कोंकणी शिकोवपाचें काम धरलां. म्हजे इश्ट आज म्हजे सांगात आयल्यात मंगळुरासून श्री अरविंद आचार्य आनी ताजी धर्मपत्नी विरजा आचार्य. आमच्या कोंकणी कामाक खूब आमकां फाटीं दितात. कितले पयशे जाय पयशे दितात. आनी तुमी काय गोंया येवका? गोंया येतात. आज गोंयांत तितलो कार्यक्रम आसा तूं येतात या. आमकां पावणे हांगा बस धरका हांव अशें कांय अडना पूण येया. आनी परत गांव वचून आमचें मिजे एक पुस्तक मंगळूर हांगा मडगांवांतून भाई मौजो येतात. ते पुस्तक ताजें उक्तावण जाता. आनी आय 15 वर्सां फाटीं आमकां एक पेज एक पृश्ठ कोंकणीन बरोवचें येना आशिल्लें. आज हांव इतले कितें म्हणटात ताका प्राउडली कितें म्हणटात कोंकणीन म्हणटात अभिमानान सांगता की हांव कोंकणी पुस्तक बरयलें. आनी एक न्हय दोन न्हय 3 बरयलीं. इतलें आमकां आमी खूश भोगतात की आमची पुर्वजाची हें गोंय
आमचे म्हालगड सगळे गोंयकारच त्यांनी कशें हांगा दाखवून गेले ते एक वेगळी एक कथा आमी बरयली आसा ताजेर बी एक पुस्तक बरयलां इतले हांव 2 उतरां तुमच्या संगात सांगता तुमकां सांगता आनी ताजे तुमचे खूश तुमच्या संगात हांव ही वांटून घेता आनी म्हाका हो एक स्थान दिलेल्याक तुमकां परतून एक फावट धन्यवाद सांगता आनी तुम सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हें पुस्तक वाचता घरा वचून देव बरें करूं सर. हांव मागता आयोजन समितीचे अध्यक्ष कांता गावडे हांच्या लागीं की तांणी डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांकां मोगाचें प्रतीक भेटोवचें. सगळ्या लागीं मागता नेटान ताळयो जावच्यो. आता हांव कार्यावळीची फुडली सुत्रां प्रकाश नायक सराल्या घरच्या लागीं सोंपयता. कार्यावळीच्या फुडल्या सुवातेर हांव मागता आतां आयच्या ह्या सुवाळ्याचे उत्सव मुर्ती आणि लेखक प्रकाश नायक सरा लागीं तांणी ह्या वेळार आपलें उलोवप करचें. वेदिवयले मानेस्त म्हजे इश्टूच म्हणटा हांव. आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष श्री भोमानेस्त भाई मावजो, कस्तुरी मोहन पै जे मंगळूरच्यान आमी सांगतकच खिणाचोय कळाव लायनासतना जे हांगा आयले
ते आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे. जाणी म्हज्या मोडकूळ पुस्तकाक प्रस्तावना बरयली. नामनेची कवयित्री, कोंकणी कवयित्री वादालोप डायस. सागर संगीत ह्या पुस्तकाची प्रस्तावना बरोवपाक ताका हांवें लायली, कारण संगीताची जाण आशिल्ले कांय थोडेच लेखक आसात. संगीत गावपी खूब जाण आसात, संगीत बसोवपी खूब जाण आसात, पूण संगीताची जाण आसून ताजेर बरोवपी खूब कमी आसात. तातूंतले एक दुर्गा कुमार नावती. जाणें सागर संगीताक प्रस्तावना बरयली. अंजानी कितें सांगतलो? कांता गावडे, प्रकाश बाब म्हटल्या शिवाय केन्नाच उलो करिना. प्रकाश बाब, तुजो 60वो जल्मदीस आमी मोठ्या उमेदीन मोठ्या हातून मनोवया. हांव खरें म्हणशें जाल्यार म्हाका उमेद नाशिल्ली म्हणजे 60वो इतलो व्हडल्या प्रमाणान कित्याक करूंक जाय. तशें जाल्यार म्हटल्यार हांव 2 पुस्तकां काडटां. म्हजी 2 पुस्तकां रेडी आसा, ती काडुया आनी त्या दिसा ताजें विमोचन करुया अशें थारलें. म्हणजे ताजी ही पुस्तकां येवपा फाटली भुमिका म्हजो 60वो वाडदीस मनोवचो ही आशिल्ली, आनी ताजे वयल्यान ताणेंच खरो म्हणशें जाल्यार म्हाका पुश केलो ते कांताबाब. रामकृष्ण जल्मी आत्र्या पयऱ्यान मनाक मारता तेन्ना म्हजी भेट घेवपाक आमगेर येतात. रामकृष्ण कांताबाबान अशें सांगलां, तुजी तयारी आसा जाल्यार पळय करुया म्हणपाक लागलो. राजतिलक म्हजो घरचोच, भाई तूं फाटीं सरूं नाका, तांणी ठरयलां आनी आपुणूय आसा करुया. अशे तरेन 60वो वाडदीस मनोवपाचो योग आयलो. तातूंतल्यान ही 2 पुस्तकां तयार जालीं. कविता बरयल्ल्यो आशिल्ल्यो. हांगासर कंपेरींग करपी, निवेदन करपी श्री गौरांग भाणये आसा. हांगासर खुबशे साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळिल्ले कोंकणी लेखक आसात, भारतीय लेखक आसात. तांची सगळ्यांची नांवां घेना हांव. ह्या मोडकूळ पुस्तकाक फाटल्यान जें कितें बरयलां तें देविदास बाब कदम, कादंबरीकार. प्रेक्षकांत म्हाका चवथे यत्तेक शिकोवपी बाबुराव पाटील गुरुजी आसात. ते खास मुद्दाम ते हांगा रावतात, फोंडा रावतात. ते खास हे पुस्तकांचें प्रकाशन म्हणटकच ते म्हणपाक लागले आपूण येता फोन केलो आनी पयलीं ते आयले घरा कडेन आनी म्हजे बायले कडल्यान नंबर घेवन गेले आनी मागीर तांणी म्हाका फोन केलो आनी सांगलें आपूण त्या दिसा येतलो. ते आसात म्हजे इश्ट मित्र आसात, जांकां मोडकूळ अर्पण केलां. ते महादेव नायक, तांकां सांगूं नाशिल्लें तुका अर्पण केलां म्हणून. ताका डायरेक्ट आपयलो हांगासर आनी पुस्तक अर्पण केलें. त्याच बरोबर म्हजे इश्ट, स्कुलांतले इश्ट, एक शिक्षक, आदले हेडमास्टर श्री दयानंद गोविंद नायक, जे नाट्य कलाकार आसात, नाट्य दिग्दर्शक आसात. हे सगळे आसात. इश्ट मित्रांचें नांव घेना हांव, खूब जाण आसात, लेखक आसात, कवी आसात आनी वेदीर म्हजी अर्धांगिनी आसात. सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो नमस्कार. कारण 60व्या वर्सा जर समजा ही पुस्तकां हांवें काडून आशिल्लीं जाल्यार तुमचो योग येवचो नाशिल्लो घडये. घरच्या घरा आमी करतले आशिल्ले 60वो आनी इतलें करपाचें नाशिल्लें. पूण जेन्ना पुस्तकां येता तेन्ना म्हाका दिसलें की हें करचें. चल तुमी थंय मनयता मनयात.
तसो इतिहास खूब व्हडलो आसा. 50वां जेन्ना जाल्लो तेन्ना म्हजी आई आशिल्ली. आई ह्या सैमाची गुरू. म्हाका हें सैम दाखोवपी म्हज्या अस्तित्वाची गुरू ती आयज ना. 50 आनी 60 हाच्या मदीं ती गेली. तिका याद करता. म्हज्या आई समान आशिल्ली मावशी हांगा आसा. तिका प्रणाम करता. आनी मोडकुळाचेर आनी सागर संगीताचेर उलोवपाक सुरवात करता. पयलीं सागर संगीताचेर उलयता. म्हजो बापूय संगीत दिग्दर्शक, संगीत नाटकांनी संगीत दितालो. बऱ्यापैकी भजनी कलाकार. ताणें कांय गजाली बरोवन दवरिल्ल्यो. ताचो आदार घेवन हांवें सागर संगीत बरयलें. हे खुबशे कलाकार हांगासर नरहरी बुवा आसा, रामनाथ मटकर आसा, म्हजो बापूय आसा, वसन आमोणकार आसा, मनोहर बुवा, सोमनाथ च्यारी, नंदकुमार पर्वतकार, बालाजी कामत, नाना शिरगांवकार हे सगळे केन्ना जाल्यार केन्ना येत आसताले. कारण इतलेंच की तेन्ना मोबायल नाशिल्लो. भजनाचो कार्यक्रम खंय तरी आसा हें कळोवपाक कोणाक तरी घरा कडेन येवचो लागतालो. दत्ताराम अमके कडेन सप्ताक आसा, तुका त्या दिसा येवंक जाय हें सांगपाक मुद्दाम येवचें पडटालें घरा कडेन. मोबायल नाशिल्लो, कांय नाशिल्लें. एक चीट बरयली जाल्यार खूब दीस लागू येताले. आनी म्हणून तें सांगपा खातीर ह्या लोकांचो आमच्या घरा कडेन खूब ये जाताली. आनी तातूंतल्यान सांजचो समजा तो पावलो जाल्यार रातभर मागीर तें संगीताचेर चर्चा. दुसरे दिसा तो बशीर कोण आयला तो वतालो. तातूंतल्यान हें सगळें घडलां. जशें जेन्ना हांव बरोवपाक लागलो ताच्या पयलीं खूब जाणांनी म्हाका प्रस्न केलो, अरे तुवें संगीताचें कांयच कित्याक घेतलें ना. अक्षरशा तुमकां सांगता, जर तेन्ना हांवें संगीताचें घेतिल्लें न्हय भीक मागपाचो. ही दूरदृश्टी आशिल्ली. बापूय सदांच सांगतालो, बस तुका तबलें वाजोवंक जाय, तुका पेटी वाजोवंक जाय, तुका गावंक जाय. पूण म्हजें लक्ष लागनाशिल्लें, कारण बापायन 5 दीस 6 दीस वचून रावप एका नाटका खातीर आनी 5 रुपया घेवन घरा येवप ही तेन्नाची हें. आनी त्या 5 रुपयाक तो म्हाका केन्ना व्हरतालो थंय तालमीक व्हरतालो. कारण एकूच, एक टायमाचें जेवण सुट्टालें म्हजें. बिकट परिस्थिती. शेनरी ना म्हणून साकार न्हिदपी आमी. अशे परिस्थितींतल्यान आमी आयले. बापूय 4-4 म्हयने भायर आसतालो भजन शिकोवपाक. त्या वेळार आमची कितें जातली गत हांगा वळवयत. त्या खातीर आईच्या गळ्यांत हाडून 2 म्हशी दिल्यो. म्हशी पोसपाच्यो, तिचें दूद काडपाचें, गांवभर घालपाचें, तातूंतल्यान कितें मेळटा तें आमी खावपाचें. एक वेळ एका वेळाच्या जेवणाची मारामार आसताली. गिरणी रविल्या बुकिल्या गिरणीर वचून कुणो हाडपाचो एकलात आनी गाळपाक बसपाचें. तातूंतल्यान इतले एका चाळणींत इतले तांदूळ मेळटाले ते एकठांय करपाचे. ताणें बरयलां तें सगळें हांवें हातूंत हाडचें अशें चिंतलें सागर संगीतांत. सगळें बरोवंक ना, म्हणजे साहित्यीक मूल्य आसात ती घेवनूच बरयलां. जशें एक दीस दुर्गाकुमार नावतीक तो मेळ्ळो बापूय म्हजो आनी म्हणपाक लागलो, हाणीच ताका विचारलें दुर्गाकुमार नावतीन, तो फक्त कोंकणीत करता काय कितें म्हणून. आरे त्या पोराक आपणें सोडलात कोंकणीक म्हणून ताचें जाप आशिल्ली. कारण म्हाका मेळ्ळे ते हे असले पुंडलीक बाब, तुकाराम शेट हे असले लोक मेळ्ळे आनी तांणी म्हाका बिगडयलो. हेवटेनच्यान हेवटेन हाडलो. नाजाल्यार हांव तें सागर संगीतूय बरोवपाक पावचो नाशिल्लो. सागर संगीत बरोवपा फाटली भुमिका इतलीच आसा की पुंडलीक बाब जेन्ना भांगरभूंयचो संपादक आशिल्लो त्या वेळार ताणें सांगलें, अरे तुज्या घरांत संगीत चलतालें, कितलेशेच लोक येताले वताले, कलाकार वताले येताले, तांचेर तूं कित्याक बरयना. दर मंगळाराक एक सदर बरय. हांवें म्हटलें दर मंगळाराक जावचें ना, 15 दिसांनी हांव एक तुमकां दितां. अशें म्हणून हांव तें सादारण 6 म्हयने हांवें तीं सदरां बरयलीं. त्याच सदरांचो परिपाक म्हणजे सागर संगीत. अशें जाल्लें की ज्या वेळार
सोमनाथचारी हयात आशिल्लो त्या वेळार ते बरयल्ले 16 पूण त्या उपरांत 2019 ते भायर पडले त्या वेळार म्हाका त्या लेखांनी बदल करचो लागलो. अश्यो कांय गजाली जाल्यो तातूंतल्यान पुंडलीक बाबाच्या प्रेरणेन हें पुस्तक जाता. हांव तांकां दिनवास दितां. मोडकूळ हो कविता संग्रह जशें आतां सगळें उलोवप जालां, वादालोपानूय उलयलां ताजेर. तुमी दोनी पुस्तकांची एक प्रत घेवची आनी वाचून तुमचे हें कळोवचें. हांव शिक्षक, आयज 60 वर्सां जाता. 22 तारखेक म्हजो जल्म. 22 तारखेक ह्या वर्साचो शिकोवपाचो निमाणो दीस. फाल्यांच्यान बंद सुटी. त्या अर्थानूय हांव आयजूच निवृत्त जालो. त्याच दिसा हें पुस्तक प्रकाशन जाता. त्याच दिसा म्हजो वाडदीस हांगा मनयतात. शिक्षक म्हणटकच हांवें 3 पेनां वापरलीं. शिक्षक म्हणटकच एक पेन वापरलें तांबडें करेक्ट करपाक, नोटबूक भुरग्यांक सुदरावपाक, भुरग्यांच्यो खंय चुको जाता त्यो काडपाक. निळें पेन हांवें लेखक कवी म्हणून वापरलें. आनी 5वें पेन म्हाकाच मॉडरेट करपाक वापरलें. मॉडरेशनाक ते वापरतात, पेपर मॉडरेट करपाक वापरलें. ताजो परिपाक म्हटलें हें मोडकूळ. तुमकां सगळ्यांक विनवणी करता, तुमी तें मुद्दाम घेवचें, वाचचें आनी ताज्यो ज्यो कितें बऱ्यो वायट गजाली आसा त्यो सांगच्यो. हांव तुमकां दिनवासतां. भाई मावजो हांचे विशीं थोडेशें सांगूंक जाय. 60व्या वर्सा 1999 ताचे पयलीं भाई कडेन केन्नाय कथा आयकल्या, कथे खातीर तांचे कडेन उलोवणी जाल्या, संवाद जाला आनी खूब आत्मीयतेन प्रकाश कसो आसा, कितें बरयलां हालीं अशे तरेन विचारपी. 1999 डिसेंबराचे 27 तारखेक म्हाका एक्सिडेंट जालो. हांव म्हाज्यो खाजगी गजाली कांय सांगता तुमकां ह्या वेळ निमतान. एक्सिडेंट जालो, म्हज्या दोळ्यांत बडी गेली, घुसली आनी त्याच दिसा म्हजें ऑपरेशन जालें BGMCन. म्हाका कांय दिसना जालें त्या दोळ्यान. परत डॉक्टरान सांगलें एका म्हयन्यान तुका परत ऑपरेशन करचें लागतलें. हांव तांकां विचारतां म्हाका खंय वचूं जाय जाल्यार सांगात. ना कांय गरज ना, हांगाच जातलें. पयलें ऑपरेशन जावन म्हाका कांयच दिसना म्हणून परत ऑपरेशन जालें. परतूय म्हजें ऑपरेशन जातकच दिसना जालें. शुक्रार दीस ऑपरेशन जालां. शेनवार आनी आयतार डॉक्टर आयलोच ना GMCन. आनी तो येना म्हणून म्हाका जें ऑपरेशन जाल्लें तेन्ना ऑपरेशन करता आसतना म्हजी वेन एक कट जाल्ली जी ब्रेना कडेन वता. ती वेन कट जातकच त्या वेळार खरें हाजी गरज आशिल्ली एंटीबायोटीक. पूण एंटीबायोटीक म्हाका पडलें ना म्हणून सोमार मेरेन म्हाका भितर किटकिटपाक लागलें, त्रास जावंक लागले. आनी त्या वेळार तांणी सांगलें तुका खंय तरी वचपाक जाय आतां. हांवें डॉक्टराक म्हणलें तुमकां पयलींच सांगिल्लें हांवें तुमचे कडेन जायना जाल्यार हांव भायर वतां. कारण म्हाका मेडिकल रिएम्बर्समेंट मेळचें नाशिल्लें तांणी सर्टिफिकेट दिना जाल्यार. म्हाका लीव मेळची नाशिल्ली, हें सगळें आशिल्लें. आनी ती लीव मेळपा खातीर म्हाका सर्टिफिकेट जाय आशिल्लें. ते म्हणपाक लागले ना तुका हांगाच ऑपरेशन करचें पडटलें. अशे तरेन म्हजी दोनी ऑपरेशनां हांगा फेल जालीं. आनी दुसऱ्या ऑपरेशनाच्या वेळार प्रकाश पर्येकाराची आवय बरी नाशिल्ली. तिजे खबरीक भाई मावजो GMCन गेल्लो. त्या वेळार प्रकाश पर्येकारान भाई मावज्याक सांगलें प्रकाश खूब बरो ना, ताज्या दोनी ऑपरेशनां हांगासर जाल्या, आमी ताजे कडेन या. आनी प्रकाश पर्येकार आनी भाई मावजो म्हज्या घरा कडेन आयले. आनी भाई मावज्यान सांगलें की आपणाच्याय दोळ्याक त्रास जाल्ले, खर त्रास जाल्ले गिराण पळोवन. त्या वेळार तुका आनी उपाय ना, तूं चेन्नय वचपाची तयारी कर शंकर नेत्रालयांत. आनी थंय शंकर नेत्रालयांत भाई खातीर हांव थंय पावलो. म्हाका कांय थंय वचून तिसरें ऑपरेशन जालें, चवथें ऑपरेशन जावन म्हाका दिसपाक लागलें. म्हणजे आनंदाची गजाल. पूण मागीर कांय टॅक्निकल गजाली जाल्यो आनी तातूंतल्यान म्हजी विस्त गेली.
पूण भाई कडली जी दाटी आशिल्ली ती वाडली. भाई कुराडे, कुंदे न्ही, सत्यवान कुंदे, महादेव नायक अशे 5-7 जाण आमी, संतोबा देसाय 5-7 जाण आमी चेन्नय गेले. आनी चेन्नय वता आसतना म्हजे मेवणेन भाजी करून दिल्ली जयंतीक. भाजी म्हणजे रोस उसळ अशें कितें दिल्लें आनी तो बरो आशिल्ले. इतले जाण आसा तुमी, चला बरा. आनी खूब चपात्यो करून दिल्ल्यो. त्या देवार हांवें सगळ्यांक ते वाटे केले आनी सांगलें पळय हांव आतां आनीक प्लेट ना तेन्ना हांव भितर हात घालून खातां. खावपाक सुरवात केली आमी. जालें सगळ्यांक. इतल्यान भाई म्हणपाक लागलो प्रकाश म्हाका आनीक जाय आशिल्लें मरे. भाई म्हटलें आनीक ना, उश्टायल्या, हाड तूं, तातूंतलीच दी. अजुनूय म्हज्या आंगार कांटो उबो रावता. तातूंतलीच दी, आमी सगळे मनीस म्हणून येयात. आमी सगळे मनीस म्हणून येयात. हे भाई मावज्याची उतरां आयजूय म्हाका काळजांत आसा. 60व्या वर्सा, 60व्या बड्डेक, 60व्या वाडदिसाक तोच भाई मावजो आयज म्हाका मेळटा. हें म्हजें भाग्य. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आतां आमी ह्या वेळार इश्टानो ह्या वेळार आमी केक कापून प्रकाश सराल्या हो भांगराळो दीस मनयतात. मागता तांच्या घरच्या लागीं माचयेर केक हाडून हो फुडलो सुवाळो तांणी मनयतात. Happy birthday म्हणून उगडास कोता तुझो जोरदार कोरांजाचो साथ घालतात गायनाचो संसार 4 दिसांचो हांसून खेळून सारचो उडार तुझो
जल्माचो दीस तुजो जल्माचो दीस तुजो हासन खेळोन सदां सारचो जल्माचो दीस तुजो जल्माचो दीस तुजो जल्माचो इश्टानो, प्रकाश सरालें कार्य हें आमकां सगळ्यांक प्रेरणादायी आसा. देखून ही गजाल तांकां खबर ना, पूण तांच्या खातीर हें एक सरप्रायज कशें आसा. देखून ह्या वेळार आमी पुराय गांवच्या वतीन तशेंच पुराय आयोजन समितीच्या वतीन तांचो नागरी भोवमान करतात. देखून ह्या पयलीं हांव मागतां शालिनी कांता गावडे आनी मनीषा जल्मी हांच्या लागीं तांणी प्रकाश नायक हांची घरकान्न सौभाग्यवती रेखा नायक हांची ओटी भरची. आनी उपराची सुत्रां मागतां राजतिलक नायक हांच्यांनी मुखार व्हरची. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार परत एकदां. आयज आमी प्रकाश दत्ताराम नायक आमी भाई म्हणटा, कोण नाना म्हणटा, कोण सर म्हणटा. सो प्रत्येक भाईच्याच मोगान तुमी सगळे हांगा जमल्यात. सो हांव परत एकदां तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता. एक्चुअली ह्या प्रोग्रामाचे 2 भाग आसले. पयलो भाग म्हणजे विमोचन जो जालो आनी 60वो बर्थडे हो आमी आतां सुरू केला. केक कापला. बाबीची सध्या ओटी भरपाचें काम चालू आसा. हें एक्चुअली औपचारीक कांयच आमी प्लॅन करूं नाशिल्लें. बायकूय हो सरप्रायज आसा. प्रकाश बायकूय सरप्रायज आसा. हो ताणें हो आमकां माफ करून तो स्विकार करचो सद्या. हय. सो आमी हांगा आयोजन समिती प्रकाश सराच्या गांवाच्या वतीन, त्यांच्या समेस्त विद्यार्थी मंडळाच्या वतीन, तांच्या इश्ट परिवाराच्या वतीन, तशेंच समेस्त गोंयकारांच्या वतीन आमी तांचो आयज नागरी सत्कार करता, भोवमान करता. भोवमानाचे हांव एक हें सांगता कशें आसतलें तें. शॉल, श्रीफळ आनी मानपत्र आमी ताका भेटयता. भेटोवच्या पयलीं हांव तें मानपत्र वाचून दाखयतां. 60वो वाडदीस आयोजन समिती. भोवमानाधीक प्रकाश दत्ताराम नायक हाका आदारान मानपत्र. 22 डिसेंबर 1962 वर्सा ह्या दिसा तुमचो जल्म जालो. बापूय दत्ताराम होनाजी वळवयकार आनी आवय उमाबाई दत्ताराम वळवयकार हांचो पयलोच भुरगो जाल्ल्यान तांच्या उमेदीक शीम मेर नासप स्वाभावीक. तुमचो परजळीत उजवाड तांकां घडये तेन्नाच दिसलो देखून ताणें तुमचें नांव प्रकाश दवरलें आसूंक जाय. मुळान घरान संगीताचें वातावरण आनी ह्याच वातावरणान तुमचें भुरगेपण गेलें. तसो संगीताचो प्रभावूय तुमचेर पडलो. भुरग्यापणांतल्यान तुमकां संगीता विशीं आवड निर्माण जाली आनी मुखार तुमी संगीताचे धडे आपल्या बापाय कडल्यान घेतले. सदांच नवें नवें जाणून घेवप, शिकप हो गूण तुमचे भितर आशिल्लो. ताका लागून तुमचे भितर वाचनाचो गूण जल्म घेवंक लागलो आनी अभ्यासाची गोडीय वाडली. तुमच्या भुरग्यापणांतलो काळ तेन्नाची आर्थीक परिस्थिती तशी बरीच कठीण आशिल्ली.
हे अर्थीक परिस्थितींतल्यान मुखावेलें शिक्षण सोडात पूण 2 वेळाचें जेवण मेळप लेगीत कठीण जातालें आनी अशे परिस्थितींत तुमी आपलें मुखावेलें शिक्षण चालूच दवरपाचें थारायलें. हे परिस्थितींतल्यान संघर्शाक तोंड फुटिल्लें पूण आपल्या नांवा प्रमाणें काळखाचेर जैत जोडपाचें तुमचें धाडस, संकटाक तोंड दिवपाचो तुमचो स्वभाव घडये ह्याच संघर्शाक लागून तयार जाल्लो आसूंक जाय. कितेंय जालें तरी शिक्षणा कडेन कशीच फाट करप ना हें चिंतून तुमी 12वी मेरेनचें शिक्षण पुराय केलें. हें शिक्षण चालू आसतना तुमचें संगीताचेंय शिक्षण चालू आशिल्लें. सुमार 15 वर्सां तुमी तुमच्या बापाय कडल्यान तबल्याचें शिक्षण घेतलें आनी मुखार तुमी आपल्या बापाय वांगडा नाटकांत साथी कलाकार म्हणूनय वावुरले. संगीत नाटक हांचे भितर तुमचें मन रमूंक लागलें. तुमच्या बापायक तुमी घराण्यांतली संगीत कला मुखार व्हेल्ली जाय आसली पूण तेन्नाची अर्थीक परिस्थिती आनी तुमच्या बापायचे कश्ट तुमी खूब लागींच्यान पळयल्ले आनी ताका लागून तुमी संगीत कलेन कारकीर्द करपाचो विचार सोडून नोकरी करपाचो निर्णय घेतिल्लो. घरांत गोरवां आसलीं. त्या गोरवांचें दूद विकून जी येणावळ येताली तातूंतल्यान घर चलोवपाक आदार जातालो. तुमी हें दूद घेवन सकाळचे भायर सरताले. तें दूद घरान घर वचून विकताले आनी उपरांत येवन महाविद्यालयांत वताले. अशें कश्ट करून तुमी मुखावेलें शिक्षण तुमचें पुराय केलें. शिक्षण चालू आसतनाच संगीता बरोबर साहित्यानूय हात घालपाक तुमी सुरवात केल्ली. 1978 वर्सा सावन तुमी कविता रचपाक सुरवात केली. तुमचे कविते खातीर तुमकां जायतीं इनामां फावो जालीं आनी बरोवप चालूच दवरपाची स्फूर्ती तुमकां मेळ्ळी. त्या वेळार आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान प्रसारीत जावपी जायत्या कार्यावळींनी तुमकां आपल्यो कविता सादर करपाच्यो संदी मेळ्ळ्यो. कोंकणी भास आमची अस्मिताय, कोंकणी भास म्हूण आमी आसात अशें तुमी सदांच मानीत आयल्यात. कोंकणीचेर तुमचो उपाट मोग. कोंकणीक कोणीय नकलामी करता आसल्यार तें तुमकां मात्तूय सोंसना. कोंकणी भाशे खातीर जाल्ल्या आंदोलनांत चळवळींत तुमचो सक्रीय वांटो आसलो. त्या वेळार कोंकणी मनीस म्हूण जगतना तुमकां जायते त्रास सोंसचे पडले. तुमच्या घराचेर फातर मारून तुमचें घर लेगीत फोडिल्लें पूण असले गजालीचो तुमच्या आत्मविश्वासाचेर कांयच फरक पडूंक ना. तुमी सदांच तत्वनिश्ठ जीण जगत आयल्यात. तुमचो तुमच्या कर्तृत्वाचेर पुराय विस्वास देखून जैतान तुमच्या पदरान सदांच आसरो घेतला. महाविद्यालयीन शिक्षण पुराय जाल्या उपरांत 1985 वर्सा तुमकां माशेलांतल्या शारदा इंग्लीश हायस्कुलांत शिक्षक म्हूण नोकरी मेळ्ळी. फाटलीं 38 वर्सां शिक्षक म्हूण काम करतना तुमच्या हाताखाला जायते विद्यार्थी तयार जाले आनी बऱ्या पदांचेर लेगीत पावले. शिक्षक म्हूण समाजाक परत दिवपाचें कार्य करतना तुमी आपलें कर्तव्य प्रामाणीकपणान पार पाडलां. खंयच्याय दादल्याच्या यशा फाटल्यान एके बायलेचो हात आसता. 27 जानेवारी 1991 ह्या दिसा तुमच्या जिवितांत 4 चंद्री मुदेले. तुमकां तुमच्या जिविताची जोडीदार साथीदार मेळ्ळी आनी तुमचें लग्न रेखा नायक हिचे कडेन जालें. आतां तुमच्या कुटुंबांत तुमी दोगांय आसात आनी तुमचे 2 पूत अक्षय आनी अंबर. सुखी संवसाराचो रथ तुमी तुमच्या खांदाचेर घेवन मुखार वतात. तुमचो आनी एक स्वभाव म्हटल्यार कसले जबाबदारेक तुमी केन्नाच फाट केली ना. एक पूत म्हूण, एक भाव म्हूण, एक घोव म्हूण, एक बापूय म्हूण, एक शिक्षक म्हूण, एक साहित्यीक म्हूण, एक संघटक म्हूण, एक बरो आयोजक म्हूण तुमी आपली जबाबदारी बरे तरेन हाताळ्ळी. कसलेंय कार्य हातान घेतलें जाल्यार तें केल्या बगर तुमी केन्नाच रावले नात. सगळ्या गजालींचो समतोल राखून तुमी आपल्या जिविताची वाटचाल करताले. पूण अचकीच 27 डिसेंबर 1999 ह्या दिसा तुमच्या दोळ्याक अपघात जालो. दोंगरा येदे संकट तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबा मुखार उबें आशिल्लें आनी दोंगर पार करपाचें आव्हान तुमचे मुखार. तुमच्या दोळ्यांची 6 ऑपरेशनां जालीं आनी परतून एक फावट प्रकाशान काळखाचेर ह्या संकटाचेर जैत जोडलें. तुमचो आत्मविश्वास ही तुमची जमेची बाजू. समाजांत कितेंय वायट घडटा आसत जाल्यार तुमच्या साहित्य कृतींतल्यान तुमी ते गजालीचेर सदांच बडी मारल्या. 1978 सावन सुरू जाल्ली तुमची साहित्यीक वाटचाल चालूच आसा आनी मुखारूय ती चालूच उरतली हातूंत दुबाव ना. चैतर कविता संग्रह 1987, कस्तूरगन कविता संग्रह 2005, अस्तुरी शिमे भायले मळब वैज्ञानिक एकांकी संग्रह 2014, कुत्तल कविता संग्रह 2015 ही तुमची प्रकाशीत जाल्लीं पुस्तकां. तुमी पावल घातला थंय थंय सदांच प्रकाशूच फाकला. तुमच्या मुखावेल्या जिवितांत तुमकां आनिकूय येस मेळूं हीच देवी म्हाळशे लागीं प्रार्थना. 60वो वाडदीस आयोजन समिती. तारीख 22 डिसेंबर 2022, स्थळ सावयवेरें, फोंडें, गोंय.
हांव मागता आमचे अध्यक्ष हेचे सुवाळ्याचे अध्यक्ष भाई मावजो आणि आतां प्रकाश भाईंचो प्रकाश सरांचो हांगा सत्कार करचो मागता सगळे जे आमचे वांगडी आसा समितीचे तांच्यांनी माचयेर येवचे आनी ह्या खिणान वांटेकार जावचे मागता सगळे आमचे वांगडी जे आसा आयोजन समितीचे तांणी कृपा करून माचयेर येवचे. आयोजन समितीच्या वांगड्यांनी कृपा करून माचयेर येवचे. सगळ्या लगीन मागता या वेळा नेटान ताळयो जावच्यो. हॅलो. आयचो 60वो वाडदीस जो आसा हांव खूब भाग्यवान कारण भाई भितर सरता आसतनाच म्हज्या खांदार एक शाल उडयल्ली आपणाची म्हणून आनी आतां ह्याच दिसा ह्याच कार्यक्रमाच्या निमतान परत एकदां म्हज्या खांदार शाल उडयल्या. भाई तुमकां दिनवासता म्हजें काळीज भरून येयलां. जें कितें राजतिलक वाचतालो त्या वेळार हांव भावनावश जालो. कारण खूब व्हडलो संघर्श करीत करीतूच हांव आयलां. म्हज्या बापायन म्हाका म्हणिल्लें अरे चेड्या म्हणटालो तो म्हाका चेड्या हांगा यो म्हाज्या फाटल्यान म्हाजी कला सोंपली तुजें कितें मरपाक म्हयनोभर आसा म्हटल्यार. आनी तेन्ना हांवें ताणें म्हजो हातांत घेतिल्लो आनी सांगिल्लें हांवें ताका सांगिल्लें तुजी कला आमच्या घराण्यांतली तुजी कला सोंपची ना अशें उतर हांव तुका दितां. हें म्हाका कांय खबर नाशिल्लें ताणें कितें केलां तें. मिटींग चलताली भाई तुका कशें कितें जाय हें सगळें विचारतालें म्हाका आनी म्हाका अकस्मात एक दीस सांगलें तूं आयच्या मिटिंगेंतल्यान मातसो कुशीन जातो भितर बस वचून. हें सगळें गौडबंगाल आसलें आतां म्हाका कळटा. हांव तुमचो सगळ्यांचो खूब खूब उपकारी आसा. अशें भाग्य कांय थोड्याच लोकांक मेळटा ताजो हांव अधिकारी आसा. तुमकां देव बरें करूं. या वेळार हांव मागता आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यीक दामोदर उर्फ भाई मावजो हांच्या लागीं तांणी ह्या वेळार आपलें उलोवप करचें.
आतां हांव निमाणें उलोवपाक खूब रावलां आनी म्हाका हांव खंयच्याच परिस्थितींत राजी तिलकाक संदी दिवंक शकना म्हाका चीट धाडपाक सोंपय म्हणून, कित्याक चडांत चड ताकीद आसा वचपाची ती म्हाकाच. आतां म्हाका बेगीन भायर सरचें पडटा. खरें म्हळ्यार हांवें सांगिल्लें ताका हांव कोणाक कितें उडयता आनी 9 वरांचेर तरी म्हाका भायर सरल्यार हांव टायमार पावतलो. आज राती हांव केरळाक वचपाक भायर सरता. म्हजे बरोबर वांगडा म्हजे मुखार बशिल्ले म्हजी बरोबर सांगातान विधीचेर बशिल्ले पयलीं सद्या उत्सव मूर्ती प्रकाश. हांव प्रकाशाची एक नांव घेवंक शकना, प्रकाश आनी रेखा म्हजे बरोबर जाणी पुस्तकाचेर उलयले ते म्हजी कवी मित्र आनी गांव भयण ग्वादालूप डायस आनी जांकां खूब वर्सां पयलींच्यान हांव लेखक आनी मुखार बरो लेखक जातलो अशी अपेक्षे बाळगून आशिल्लो तो दुर्गा कुमार नावती. अक्षर मेळाची प्रकाशक म्हणून आतां परतून एक फावटी रेखाचें नांव घेता. आयोजन समितीचे अध्यक्ष बाब कांता गावडे. तांणी फोन केलो तेन्ना हांव ताका सांगलें बाबरे सॉरी हांव त्याच दिसा भायर सरता. 23 तारखेर म्हगेलो केरळाक कार्यक्रम आसा, हांवें पयलीं घेतलो. ताणें सांगलें ना भाई तूं आयल्यार आपल्याक बरें दिसता, आमकां बरें दिसतलें. आनी प्रकाशाचो म्हणटकीर म्हाका नाय म्हणपाक कठीण जाता, हय म्हणपाक कठीण जाता. सुदैवान विमानाची तिकेट खंयची काडून काडून म्हाका विचारता पयलीं तशेंच. आनी म्हाका विचारलें, हांवें तांकां अमकीच म्हूण सांगचे पयलींच फोन केलो हें म्हगेलें मातशें फाल्यां दवरल्या जाता काय म्हणून. ताणें हांव 23 तारखेर पावल्या जाता. ताणें सांगलें हय पूण 23 तारखेर सकाळीं पावूंक जाय. मागीर हांव चवकशी केली आनी विमाना तिकेट कॅन्सल करपाक लायली आनीक आज रातची गाडयेची तिकेट काडल्या आनी म्हाका खंयच्याय परिस्थितीन घरा कडेन वचून गाडी धरपाची आसा. पूण इतलें सांगपाचें कारण की म्हाका हें ही तागेली साठी एक लँडमार्क डेस्टिनेशन ताजी तें म्हाका चुकोवपाचें नाशिल्लें म्हणून चड करून हांव हांगा हाजीर जालो. ह्या वळवळींत हो म्हजो ही म्हजी पयली खेप न्ही. ह्या वळवळींत हांव म्हजी भुरगेपणांतसावन येत आसा आनी म्हाका दिसता हांव गोंयांतल्या खंयच्याच वाठारांत वळवळी पावल तितलो पावूंक ना. ताजी कारणांय आसात. ऑफकोर्स हांगा आमचे मुखार बशिल्ले पुंडलीक बाब म्हजे सहकारी आसात, म्हजे सहलेखक आसात आनी पयलीं हांव नांव घेता हांगा आमचे जाणी खूब काम केलां ही कार्यावळ सोबोवपा खातीर ते रामकृष्ण बाब जल्मी आनी म्हजे इश्ट राज तिलक बाब आनी म्हजे मुखार बशिल्ल्यांचे कोणाचें नांव घेवं. हांव कोणाचें नांव घेना. देवाचे माथ्यार जशें उदक घालें तें पांया कडेन पावता तशें पुंडलीक बाबाचें नांव घेतलां तेन्ना पुंडलीक बाबाचें निमतान पांया कडेन पासून उदक पावलें अशें धरता. आनी सगळे म्हजे लेखक मित्र साहित्यीक मित्र म्हणजे वाचक वर्ग आनी वळवयचे आनी वळवय भायले जे प्रकाशाचे इश्ट आसात, प्रकाशाचे इश्ट म्हणून म्हजे इश्ट म्हणून तुमकां सगळ्यांक हांव तुमकां हांव माये मोगाच्यान नमस्कार करता. आनीक आज खरें म्हणजे म्हाका उलोवपाचें आशिल्लें पूण उलोवपाक म्हाका वेळ जातलो म्हूण उचकुसता. हांवें चवकशी केल्ली गाडी खंय ऑन एन एवरेज 10 मिनटां लेट आसता. हांव धरून चलतां की एवरेज प्रमाणे आज गाडी 10 मिनटां लेट आसतली म्हणून आनी हांव 10 मिनटां उलोवपाक सोदतां. इश्टानो काल पयरूच म्हणजे 19 तारखेर आमी गोंय मुक्तीची 61 वर्सां मनयली आनी आज आमी प्रकाशाची 60 वर्सां हांगा पूर्ण जाल्यात म्हणून मनयतात. ह्या 60 वर्सांच्या प्रवासांत ताणें खूब कितें पळयलां आनी अनेक पेणी केल्यात, जशी प्रत्येकान केल्यात पण 60 वर्सांच्या प्रवासांत ताणें जी पेणी केल्यात ताजी आतां थोडोसो आमकां सुलूस मेळ्ळ्या ताजी भाशणांतल्यान. आतां तांणी जन्मात येतसावन शिक्षण घेतलें, जो वावर केलो ताजे तोंडांतसून आमी आयकलो, नोकरी धरली शिक्षकाची एक नोबल वर्क असो आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यानूच ताणें जें काम केलें शिक्षक म्हणून तांचें लग्न जालें, भुरग्यांचोय फुडार बरो जावचो म्हणून ताणें यत्न केलो आनी आज अशें एका पेण्यार पावला की तो आज निवृत्त जाता. निवृत्त जावप म्हणजे कितें? निवृत्त जावप म्हणजे वानप्रस्थाश्रम न्ही.
निवृत्त जावप म्हणजे सगळे आता आमगेलो शेवट आयलो अशें न्ही. निवृत्त जावप ही दुसरी इनिंग. आज वेर तुवें जें काम केलां तें तुगेले लागणूक म्हणून केलां, दुसऱ्या खातीर केलां, हेरां खातीर केलां, कुटुंबा खातीर, गांवा खातीर, साहित्या खातीर केलां. आज वेळ आयला निवृत्त जाले उपरांत हाजे मुखार तुवें जें जें काम आपल्याली करपाची इच्छा आसून उरिल्लें तें काम फुडें व्हरपाचें. आनी म्हणून हांव तुका शुभेच्छा दितां. इश्टानो, ताणें आपल्या आयुश्यांत जे अनुभव गांठीक घेतले, आज वेळ आयला. एक अनुभव जेन्ना घेता तेन्ना हो मनीस एक भरिल्लो कोळसो कसो जाता. आनी आज असो वेळ येता की ताज्या अनुभवांचो फायदो तरणाटे पिळगेन घेवपाक जाय. ताजे जे अनुभव आसात दे शूड बिकम अ स्टेपिंग स्टोन फॉर द यंगर जनरेशन. आनी तशें तें जातलें हाजी म्हाका खात्री आसा. की तो हाडाचो शिक्षक, ताणें कितलेंय म्हणलें तो निवृत्त जालो शिक्षक म्हणून. ते शिक्षक वन्स ए टिचर इज ऑलवेज ए टिचर. म्हणटकीर तो आयुश्यभर कोणा उपदेश करपाचो, कोणा सल्लो दिवपाचो, कोणा आदार करपाचो, कोणा परिक्षे कडेन मदत करपाचो, कोणा बरो सल्लो दिवपाचो विद्यार्थ्यांक, हें काम तो करीत रावतलो हाची म्हाका खात्री आसा. प्रकाशान जिणेंत खूब कितें पळयलें. आमी ताजे तोंडांतल्यान कांय गजाली आयकल्यो. ताणें सांगल्यो ताजे परस चड आसात हेंय हांव जाणा. ताणें तुमकां एक गजाल सांगली ना. तो जेन्ना चेन्नय पावलो दोळी तपासपाक, थंय ताका ऑपरेशन करतकीर डॉक्टरान सांगलें यू आर लकी. फकत 2 वरां, बरोबर, फकत 2 वरां जरी तूं लेट जाल्लो, जी मातेर पूं जाल्लो, जो पस जाल्लो, ती व्हेन तुगेली मेंढबा कडेन पावतली आशिल्ली आनी दॅट वूड हॅव बीन द एंड ऑफ इट. पूण सुदैव ताजें ताणें म्हाका कितलेंय क्रेडीट दिलें तरी हांव घेना. पूण एक खरें, केन्ना केन्ना योगायोग आसतात. तशें हांव योगायोगान ताका मेळ्ळो आनी ताका आमी सांगलें अरे आशिया खंडांत नंबर 1 म्हणून जें गाजता तें चेन्नयचें शंकर नेत्रालया, तूं थंय यो म्हणून. आनी ताजी अपॉयंटमेंट म्हाका दिसता हांवेंच घेतली आनी ताका घेवन हांवूच म्हणजे हांव वचपाचोच आशिल्लो आनी ताका बरोबर व्हेल्लो. आय एम व्हेरी हॅपी अबावट इट की ताका ताजो थोडोसो तरी गूण आयलो. ताजे बरोबर तागे साडू आशिल्लो सुधीर आंबेकर. तर ताणें प्रवासांत तागेलो जिणेचो जो प्रवास जाला तातूंत ताणें खुबशें सोंसलें. आमी तरी अनेक लोक पळयल्यात जाणें आपल्या आयुश्यांत खूब भोगलां, खूब सोंसलां. ते ताजी भांडवल करतात, ते आत्मकेंद्रीत जातात आनी आपणें कितें भोगलां हाज्योच काणी लोकांक सांगीत रावतात आनी मागीर तातूंतच ते गुल जातात. केन्ना केन्नाय आपलें जें सोंसलां भोगलां ताजें ग्लोरिफिकेशनय केल्लें आमकां दिश्टी पडटा. पूण खरो कलाकार आसता तो आपणें कितें सोंसलां, कितें भोगलां हें सगळें भोगणार आपले फाटल्यान सोडटा, दुसऱ्यायेर घालता आनी फुडें पळयता. प्रकाश सदांच फुडें पळयता. म्हणून ताजे तोंडार इतलें भोगून पासून एक दोळ तागेलो कामांतल्यान गेलो तरी ताणें निर्शेन आसतना तो फुडारा कडेन नदर दवरून काम करीत आसा. ताजे हातसून साहित्याची सेवा जी जाल्या ताजे परस चड आतां जावची अशें हांव ताका म्हणजे ताजे मुखार हांव म्हजी शुभेच्छा ताका दितां. आनीक इश्टानो, प्रकाशाची उलोवणी तुमी आयकलां. म्हाका जितलो तो होलमला ताजे वेल्यान म्हाका दिसता की प्रकाशाचें अंतस्करण हें नितळ आनी तागेली निरागसता जी आसा ती म्हाका तागेले कवितेंतूय पळोवपाक मेळटा. आनी जाचे काळीज नितळ आसता, जाचे कडेन निरागसपण आसा, ताजे कडेन ताका कविता, ताका साहित्य चड लागीं येता, ताका भिडटा. आनी अशें म्हणटात की रायटींग हॅपन्स वेन यू आर एक्स्ट्रीमली पॅशनेट अबाउट युअर लँग्वेज. आपले भाशेचो जो उत्कट प्रेम करता ताका साहित्य प्रसन्न जाता आनी चड करून कविता प्रसन्न जाता. आनी म्हाका दिसता ताका कविता रती इतली प्रसन्न जाली आसा ती ताजेर भाशेचेर जो प्रेम आसा, जो मोग आसा. भाशेचेर मोग कित्याक? कारण ताका मातयेचो मोग आसा. ह्या मातयेचो मोग जो करता तो ह्या भाशेचो मोग करता. कारण भाशा आनी माती हाचो संबंद आसा. कित्याक सांगता, म्हगेली बायल मराठी उलोवपी, महाराष्ट्रीयन. म्हगेली बायल मराठी उलोवपी म्हणटकीर म्हगेली भुरग्यांची मातृभाशा कितें जाली? मराठी जावपाची. कित्याक ती मातयेची भाशा जाल्यार. पूण मातृभाशा ह्यो आवयची भाशा न्ही. मातृभाशा म्हळ्यार आवय भुंयेची भाशा.
म्हणून तुमकां पंजाबचे लोक पंजाबी उलयतात, महाराष्ट्रांतले मराठी उलयतात, कर्नाटकांतले कानडी उलयतात. म्हणून गोंयकारांची भास ही कोंकणी. आमी सगळी भाशांचेर प्रेम करतात, पण सगळी भाशांक आमी फाट करनात. सगळ्या भाशांचो मोग करया, पण आपली कोंकणी आमी विसरूंक फावना. आनी हो मंत्र म्हाका दिसता प्रकाशान आयुश्यभर जपला आनी ताका लागून तो कोंकणी साहित्याक तितलेंच योगदान दिवपाक पावला. म्हाका दिसता ताकाच लागून तागे कवितेंत वेगळे वेगळे तरेन ही भाशा प्रकट जाल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. तागेलीच उतरां घेवन सांगता. तागेले कवितेंत मोवल्या घरांतली नशा आसा. जाणी पळय मोवलो खुबसो खाला, तांकां कळटलें चड मोवलो खाल्यार कसो मांडू लागता. म्हाका दिसता ताका तेंच म्हणपाचें आसा की मोवल्या गोरो खाली उपरांत जी नशा आसा ती तागेले कवितेंत आमकां पळोवंक मेळटा. आषाढ पावळेंतलो मुनेर तागे कवितेंत आमकां जाणवता. तळयेंतलो वा तळ्यांतलो 5वो चार लोवो आंगार कांटो फुलयता. आनी तागेले दोनूय कविता झेल्यांची नांवां, एक फाटलो जो कुतल आनी आतांचो मुडकूळ, ताणें जशें गोदारुपान सांगलें ही विसरायेर पडत वतात ही उतरां. ताजें कारण आसा, कारण तांचो संदर्भ आमी सोंपयला, पूण कवितेंतल्यान जिती उरतली. आज ती जिती जाल्यात, पूण ती सदांकाळ जिती उरतली. ही दोनूच उतरां न्ही, कितलीशींच अशीं उतरां आसा. गांवगिरी भास आसा ती तांकां लागून ती फुडें वतली हाजी म्हाका खात्री आसा. भाशा जेन्ना प्रसन्न जाता तेन्ना आपसूक कविताय प्रसन्न जाता. आनी तागेले कवितेंत म्हाका तागे कविता अशी मुक्त छंद, पूण तागेले कवितेक नाद आसा, ताल आसा, लय आसा. हाजें कारण ताका ती दायजान मेळिल्ली आसा. दत्ताराम बाब वळवयकार हें नांव हांवें खूब फावटी आयकल्लें. म्हाका दिसना हांव तांकां मेळिल्लो जाल्यार म्हाका याद जायना. अशे बाकीचे मनोहरबाब जावं नंदकुमार हांकां हांव मेळ्ळां, प्रत्यक्ष खूब जाणांक मेळ्ळां. आतां म्हगेली पिराय जाल्या तांकां मेळपाची संदी म्हाका मेळिल्ली, पूण दत्ताराम बाबा मेळिल्ली याद जायना. पूण म्हाका खात्री आसा की दत्ताराम बाबान आपले फाटल्यान आपली दायज सांबाळपाची जबाबदारी ताजेर दिली. तांणी मागीर कितलेंय सांगूं आपूण तें सांबाळटलो म्हणून, आपले पुता घराण्यांत सांबाळटलो म्हणून तांणी सांगलें म्हणून न्ही, ताका तें काळजांत दिसलें म्हणून आज आमचे मुखार अक्षय आसा, जो ती परंपरा अदीक प्रज्वल करून फुडें व्हरता. आनी ती अजून ताका खूब वाट चलपाची आसा. हांव ताका अजून सांगता. आनी तो जरो इतल्या पावला, पूण आनीकय वयर मळबाक हात तेकोवपाचो आसा आनी तो तेकयतलो हाजी म्हाका खात्री आसा. इश्टानो, हांव जेन्ना जेन्ना प्रकाशा मेळ्ळा तेन्ना एकलो केन्ना मेळिल्लो म्हाका चडशी याद जायना. हांव ताका सदांच रेखा, प्रकाश, अंबर आनी अक्षय चौगांकीय मेळ्ळा. चड करून तांगेर पावलां, तांगेर रावलां, तांगेर जेवलां. आनी ताका लागून म्हाका दिसता जेन्ना प्रकाशाचें नांव येता तेन्ना म्हजे दोळे मुखार चारांची त्या चौगांचेंय कुटुंब म्हजे दोळे मुखार येता. हें चौगांचेंय कुटुंब अशेंच हसतें खेळटें आनी तांचे मुखा म्हळ्यार अशी रसणाय सदांच आमकां पळोवपाक मेळची अशी हांव म्हगेली अपेक्षा हांगा उक्तायतां. तागेली मठी सदांकाळ अशीच हसती आनी सगळ्या लोकांक येवकार दिवपी अशीच उरची. आनी ही 60 वर्सांचेर हांव इतलेंच म्हणटा, यू आर नॉट टू यंग टू फ्लर्ट. खूब जाणांक दिसता म्हणून सांगता मुद्दाम, यू आर नॉट टू यंग टू फ्लर्ट. यू आर नॉट टू ओल्ड टू पार्टी. सो तूं फ्लर्ट करनाका, पूण पार्टी करया आमी. सो यू आर नॉट टू ओल्ड टू पार्टी. रिलॅक्स. आनी आज वेर तूं जें करूंक पावलें ना, वट एवर यू ड्रेम्ड ऑफ, म्हणजे तुका एटेंड करपाक मेळूं ना, तें हाजे मुखार त्या नदरेन विचार कर आनी तुका तें फावो जातलें, तें जावचें अशी शुभेच्छा हांव तुकाय दितां, तुज्या घरच्यांकय दितां. हे जो व्हडलो सुवाळो आमी ज्या आयोजन समितीन घडोवन हाडलो तांच्या पोण्याक लागून हांव जरी आयलो तरी तांकां हांव परबीं भेटयतां की अशे तरेचें आयोजन करून तुमी गांवांकय एक देख घालून दिल्ली आसा. ज्या गांवांत कला आनी आमी जाणात वळवय हो गांव आनी हो सगळो वाठारच कलाकारांचो. कोणी कोणाची नांवां घेतली तुमी, सगळो गांवचोच लोक सगळो कलाकार. एक भजनाचो कार्यक्रम केल्यार हांगा कितली शेकड्यांनी लोक भजन गावपाक लागतले हाजी म्हाका खात्री आसा. तेन्ना हांव चड वेळ घेना, ऑलरेडी म्हाकाच वेळ जाल्लो आसा.
तेन्ना इश्टानो ह्या समयाचेर हांव मना काळजांत थावन प्रकाशाक, रेखाक आनी अंबर आनी अक्षयाकी बी परबी भेटयता आनी तांकां शुभेच्छा दिता. आनीक 60 वर्सांचेर 60 मनयली म्हणून तुगे कितें जाणटो जालो म्हणून समजनाका. हांव अजून जाणटो जावना आनी म्हणून हांव सदांच प्रकाशाक भुरगोच मानता, भुरगोच मानतलो. आनी तुजे कडच्यान खूब आमच्यो अपेक्षा आसात त्यो तुवें पूर्ण करच्यो, त्यो जातल्यो अशी खात्री बाळगता. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मोलादीक उतरा खातीर देव बरें करूं भाई. ह्या वेळार हांव मागता आयोजन समितीचे अध्यक्ष कांता गावडे हांच्या लागीं तांणी भाईक मोगाचें प्रतीक भेटोवचें. तशेंच मोडकूळ ह्या कविता संग्रहाचेर आपलें उलोवप करपी कवयित्री बाय ग्वादालूप डायस. मागता राज तिलक नायक हांच्या लागीं तांणी हे मानचिन्ह भेटोवचें. तशेंच सागर संगीत ह्या पुस्तकाचेर उलोवप करपी श्री दुर्गाकुमार नावती हांव मागता रामकृष्ण जल्मी हांच्या लागीं तांणी हे मोगाचें प्रतीक भेटोवचें. तशेंच ह्या वेळार आमी अक्षर मेळाची प्रकाशक रेखा नायक हांकांय बीन मानचिन्ह भेटयतात. मागता कांता गावडे सरा लागीं तांणी हे मानचिन्ह भेटोवचें. इश्टानो ह्या वेळार हांव मागता कार्यावळीचे शेवटाक अक्षर मेळाची प्रकाशक रेखा नायक हांच्या लागीं तांणी ह्या वेळार उपकाराचें उलोवप करचें. सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. मातशें भावूक जालां, कितें चुको जाल्यार माफ करच्यो. आयच्या कार्यावळीचे आमचे अध्यक्ष भाई मावजो हे आमचे घरचेच कशे, पूण तरी आसतना तांचे उपकार आठोवपाक जाय म्हाका. ताणें आपल्या वेळांत वेळ काडून सगळे आमचे कार्यक्रम सायडीक दवरून तो आमच्या मनान आयलो, आमचो हो मान स्विकारलो. म्हणून भाई आनी भाभी तांच्या सांगाताक तुमी येल्या, तुमकां नमस्कार आनी उपकार आठयता. दुसरे सुवातेर ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे जे आमकां लाभिल्ले ते डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हे जरी हांगच्यान गेले तरी हांगच्यानच हांव तांचे उपकार आठयता. कारण ते मंगळूरच्यान आमचे उतर पाळून हांगा आयले आनी आमचे कार्यावळीक सोबा हाडली. आमच्या मोडकूळ पुस्तकाचेर सुंदर अशी प्रस्तावना बरयल्ली भोवमानादीक ग्वादालूप डायस हिचे हांव उपकार आठयता. सागर संगीत ह्या पुस्तकाक दुर्गाकुमार नावती हाणें अभ्यासपूर्वक अशी प्रस्तावना बरयल्या, त्या खातीर तांचेय हांव उपकार आठयता. ह्या कार्यावळीचे सुंदर अशें सूत्र निवेदन करपी भोवमान्य गौरांग भाणये हाचे हांव मना काळजांतल्यान उपकार आठयता. मोडकूळ ह्या पुस्तकाचे सोबीत मुखपृश्ठ केलां ते म्हणल्यार बाब संकेत लवेंदे हांचे आमी मना काळजांतल्यान उपकार आठयतात. दोनूय पुस्तकाचे टायप सेटिंग करपी बाय श्रेया चंदन लाड हांचे उपकार आठयता. दोन्ही पुस्तकाचे मुद्रण दोष काडपी बाब अंबर प्रकाश नायक हांचे मना काळजांतल्यान उपकार. ही पुस्तकां दोन्ही छापून हाडपी बाब हिरू नायक रुपू ऑफसेट हाचे दोन्ही हांचे मना काळजांतल्यान उपकार. मोडकुळा फाटल्यान कवराचेर थोड्याच उतरांनी सोबीत पानां निमणे पानार सोबीत अशी प्रस्तावना बरयल्ले भोवमान्य देविदास कदम सर तुमचे मना काळजांतल्यान उपकार. तुम्ही हांगा बसला तो सुंदर माटो जो आमकां हांगा उपलब्ध करून दिला ते म्हणल्यार नोनू नायक हांचे हांव उपकार आठयता. आता थोड्याच वेळान तुमकां हांगा जेवण आसतलें. जेवणाची जी तयारी केल्या
ते आमचे शेखर पालकार हांचे हांव मना काळजांतल्यान उपकारी. आमकां हो सावंड दिला तो सिद्धेश नायक हांचे मना काळजांतल्यान उपकारी. ही कार्यावळ सगळी लायव्ह तुमकां पळोवपाक मेळटली. ते म्हणल्यार आमचे पलाश अग्नी. पलाश तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. तुमी सगळीं हांगा ज्येश्ठ लेखक आसा, आमचे दादा आसा. दादा तुमी मुद्दम तुमच्यान जायनासतना सुद्दां हांगा उपस्थिती लायली आनी तुमचो आशिर्वाद हे दोन्ही पुस्तकाच्या प्रकाशनाक आनी प्रकाशाक दिलो त्या खातीर हांव मना काळजांतल्यान आमच्या कमिटी तर्फे आनी म्हज्या तर्फे तुमकां नमस्कार करता आनी तुमचे उपकार आठयता. म्हजी घरची सोयऱ्या दायऱ्या तुमी सगळे इश्ट प्रकाशाच्या मोगान हांगा शिक्षक आसतले, ताजो गुरुजी आसतलो, हे सगळे फुलां जावन हांगा आयली आनी हो माटो परमळान भरून दिलो. तुमची खोशी आमकां पावली त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे आनी कोणी चुकून माकून उरला आसत जाल्यार तांचेय बी सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान उपकार आठयता आनी देव अनंता लागीं मागता की तुमकां देवान बरी आरोग्य आयुश दिवचे आनी तुमचे फुडें खूब खोशयेचे खीण आमकां पळोवपाक मेळचे अशें मागता आनी उपकाराचे उलोवप सोंपयता. देव बरें करूं. इश्टानो, मोडकूळ आणि सागर संगीत ही पुस्तकां फाटल्यान काउंटराचेर विक्री खातीर उपलब्ध असतात. तुम्ही मुजरत पुस्तकां घेवची. तशेंच प्रकाश सराल्या जिविताच्या साहित्याचे आणि त्यांच्या छायाचित्रांचे प्रदर्शन मागणिल्ले आसात ते मुजरत पळोवचे. आता जेवण तयार आसा. सगळ्यांनी जेवणाचो आस्वाद घेवन आणि पुस्तकां घेवन वचचे. देव बरें करूं. मोडकूळ हे पुस्तक तुमकां 150 रुपयांक जाल्यार सागर संगीत हे पुस्तक 100 रुपयांक हांगासर सवलतीच्या मोलान उपलब्ध असता. सगळ्यांनी मुजरत ही पुस्तकां घेवची. देव बरें करूं.